गोंयची कोंकणी उलयता समजता न्हू समजता न्हू प्रेज गॉड ओके गोवन कोंकणी ओके Hindi also you can mix. या इन बिटवीन आय कॅन प्रेज गॉड बसा बसा समजता प्रेज गॉड थँक यू जीजस ओके आमी जेजू कडेन मागणें करता न्हू सगळीं मागणें करता आमी ओके सो आमी मागणें करता तेन्ना खूब पाटी आमकां अशें दिसता की जेजू ओ देव आमचें मागणें आयकना कशें दिसता केन्ना आमी मागणें करता देवा कडेन मागणें करता आनी देव आमचें मागणें आयकोच ना अशें दिसता केन्ना दिसलां केन्ना आमी खूब मागणें करता न्हू पूण अशें केन्ना दिसता आमकां की देव आमचें मागणें आयकना म्हणून वय न्हू प्रेज गॉड ओके आमी देवाक कशे भाशेन वळखता आमी देवाक वळखोंक जाय जाल्यार कितें आमकां गरज ओ आमी कशें देवाक वळखोंक शकता One minute. If he speaks in English, you will translate it better. Or also you have to. समजता न्हू हय हय प्रेज गॉड Okay. दे कॅन The अंडरस्टँड area showing place, I'm thinking they didn't understand anything. प्रेज गॉड ओके सो आमकां समज देवाक वळखोंक जाय जाल्यार आमी देवाक वळखोंक कशें शकता कितें दिसता तुमकां आमी उलोवया कित्याक आमकां उलयला तेजेर कळटा की आमी शिकता ओ कितें करेक्शन जाय तें ओके सो देवाक तरी आमकां वळखोंक जाय देवाची आमकां वळख जाय जाल्यार आमी देवाक कशें वळखतले कितें दिसता तुमकां कितें दिसता पळय आमी देवा कडेन मागणी करता सगळीं मागणी करता न्हू आमकां सगळें देवाचें बरें करूंक जाय वय की ना पूण आमकां अशें दिसना की देव आमचें मागणें आयकोच ना कशें दिसना म्हाका जाल्यार दिसतालें प्रेज गॉड दिसना ओके एक जाली देव आमचें मागणें कित्याक आयकना कित्याक जायत गोडेक देव जेजू आमी इतलें मागणें करता पूण आमचें जेजू ओ देव मागणें आयकना आनी दुसरो प्रश्न येता आमी देवाक कशे भाशेन वळखता कशें आमी वळखोंक जाय प्रेज गॉड सो आमी हें शिकोया आयज ओके जेनेसीस 1:26 पळय आमी केन्नाय मनशाक वळखोंक जाय जाल्यार आमी तेजे बरें टायम वेळेर सावरूंक जाय ओ तेजे कडेन टायम स्पेंड करूंक जाय न्हू अगर हमें किसी को जानना है तो हम उसको कैसे जान सकते हैं हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है करेक्ट तो आमकां समज तरी कोणाक वळखोंक जावो जाल्यार आमी ना इट्स ओके सो पयलीं आमी शिकोया देव कोण ओ देव पळय आमी म्हणटा जेजू आमी म्हणटा देवाचो नेचर कितें देवाचो वेव्हार कितें कॅरेक्टर कितें ओके वा सिस्टर जेनेसिस 1:26 ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಿದರು 26 प्रेज गॉड ओके हांव कोंकणीन वाचता ओके देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्यो मनशाक रचुया देवाचें उतर म्हणटा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आतां डिस्कशन जाता कितें डिस्कशन जाता मनशाक आपल्या सारको रचुया
हे आतां केन्ना जेनेसीस देवान सगळे रोचल्या उपरांत मनशा कोळाक देव रोचता आनी रोचतना देव बाप पूत हे एका जाग्यार आहा आनी ते म्हणटा मनशाक आपल्या सारको रोचुया हे खबर आसा रीड दॅट मे बी दे वील यू कॅन कोंकणी इज बेटर या because then I will not follow. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. बस आणि देवांमुळे आमच्याच रूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. ओके देवान म्हणलें आमच्या सारको आमच्या रुपाचो मनशाक रोचुया. आतां देव मनशाक कसो रोचता आपल्या रुपान आनी आपल्या सारको आपल्या रुपान आनी आपल्या सारको. मागीर दर्याच्या मासळ्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जनावरांचेर सर्व रानवट मोनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाणींचेर मनीस अधिकार सलो. प्रेज गॉड. देवान मनशाक केन्ना रोचलो सगळी रोशनी पळय काबार जालेली म्हणजे सगळें कितें रोचूंक जाय तें देवान पयलें रोचलेलें सगळें थाऱ्यार घातलेलें. मागीर निमाणें देव मनशाक आपल्या सारको रोचता आनी मागीर कितें करता सगळें पळय दोनीपण आहा हे सगळ्या जानवरांचेर सगळ्या हितून दर्यान आसल्या मसल्यांचेर नुस्त्यांचेर सगळ्यांचेर देव मनशाक अधिकार दिता. सारकें वय ते आख्खो स्क्रिप्चर पत्तो वा सिस्टर. आणि देवांमुळे आमच्याच रूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया. दर्याच्या मासळ्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर जानवरांचेर सोर रानवट मोनजातीचेर आणि धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाणींचेर ओके. अधिकार सलो. ओके पळय देवान पयलें रोचता तेन्ना मनशाक उलयलो आनी रोचलो बरयलेलें आसा न्हू. मागीर कितें केलें सगळें दोनीपण आपणें देवान सगळें रोचलें मनशाकूय देवानूच रोचलो पूण दोनीपण काडून मनशा कडेन दिलें. समजता आख्खे संवसाराचेर राज मनशाक देवान चलोवपाक अधिकार आनी दोनीपण दिलें. कोणाक दिलें मनशाक दिलें. कोणें दिलें कोणें रोचलेलें देवान रोचलेलें. सो देवान रोचला आनी मनशाक अधिकार सगळ्या सृश्टीचेर म्हणजे सगळें पळय दिसता ह्या संवसारान देवान पळय रोचला तें दोनीपण काडून आनी अधिकार काडून मनशाक देवान दिलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां देवान म्हणूंक ना की अधिकार म्हाजे कडेन धरया आनी थोडो मनशा कडेन धरया तशें बरयलां. आख्खे अधिकार काडून मनशाक आख्खे पृथ्वीचेर कितें जावं कितें ह्या संवसारान आतां मॅनेज करूंक जाय जाल्यार मॅनेजमेंट काडून मनशाक देवान दिला. प्रेज गॉड. एक उदाहरण घेया. आतां समज तरी हें घर तुज्या देडीचेर न्हू. हे देडीन तुका बरें घर बांदलें आनी म्हणलें हें आयच्यान सावन तुका गिफ्ट आनी सगळे तुजी पेपरां हें पळय घराची टायटल आहा तुका दिली. आतां तुजो देडी काडटा आनी दुसऱ्या जाग्यार वयता आनी दुसऱ्या जाग्यार तेजें घर खूब जेता. आतां ह्या घरान समज कितेंय चेंज करूंक जाय कितेंय तुका अदल बदल करूंक जाय जाल्यार तूं देडीचें परमिशन घेतलें ना. करेक्ट. आतां समज तरी कितें तें चेंज केलें मोडलें कितें तूं देडी कडेन वयतलें सारकें कर म्हणून ना. सारकें. सो तशें देवान कितें केलें हो संवसार आख्खो रोचलो आनी मनशाक काडून सगळें दोनीपण आनी मॅनेजमेंट काडून मनशाच्या हातीन दिलें. समजलें. प्रेज गॉड. ओके. आतां प्रश्न आहा समज तरी देवान सगळें काडून मनशाच्या हातीन दवरलें
आनी ह्या संवसारान मनशान जाय तें केलें देव येवन सारको करतलो? प्रेज गॉड. आमच्या जिवितान तशेंच जाता न्हू. आमी हिंगा आदल बदल करता आनी देवाक रावता देव केन्ना येवन हें कितें रॉंग जालां पळय तें सारकें करतलो? सारकें किना. पूण दोणीपण आनी सगळें चलोवपाचें हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक दिल्या? देवान मनशाक दिल्या. सो मनशान सारकें तें ह्या संवसारान करूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. ओके, आनीक एक स्क्रिप्चर घेया. साम्स 115:16. एक मिनिट. या सर्ग आणि संसार रचलेलो सर्वेस्पर तुमचे आशीर्वाद घालून. सर्ग सर्वेस्पराचे अधीन आसा पूण पृथ्वी ताणें मनशाक दिल्या. प्रेज गॉड. पत्ते वास, स्लो वास. सर्ग आणि संसार स्वर्ग आनी संवसार रचलेलो सर्वेस्पर रोसलेलो सर्वेस्पर तुमचे आशीर्वाद घालून. तुमचेर आशिर्वाद घालून. सर्ग सर्वेस्पराचे अधीन आसा स्वर्ग सर्वेस्पराच्या अधीन आसा पूण पृथ्वी पूण पृथ्वी पृथ्वी ताणें मनशाक दिल्या. ताणें कोणाक दिल्या? मनशाक दिल्या. पळय, स्वर्ग देवाच्या अधिकारान आसा. संवसार म्हणजे पृथ्वी कोणाच्या अधिकारान आसा? मनशाच्या अधीन आसा न्हू. आतां समज तरी पळय, आतां तेका लागून स्वर्गान कितें आहा? स्वर्गान केन्ना वायट ना, स्वर्गान केन्ना दुयेंस ना, स्वर्गान केन्ना गुरिसाण ना, स्वर्गान कितें थिंगा कितें वायट ना. केन्ना आयकलां तुमी स्वर्गान कितें दुयेंस आहा? केन्ना वायट आयकलां? कित्याक तें देवाच्या ताब्यान आसा आनी देव तेजेर राज चलयता आनी देव तेजेर अधिकारपण चलयता. खंय? स्वर्गार. पूण संवसारान कितें आहा? अधिकार कोणाक दिलेलो आहा? मनशाक. आतां मनीस कितें त्रास करता आनी त्याक ब्लेम करता. वय की ना? कोवीड येयलो देवान धाडला. कितें स्टॉम येयलो देवान धाडला. आनी कितें दुयेंस येयलो देवान धाडला म्हणटा की ना. पूण देवाक जरी आमी वळखोंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरानूच आमी देवाक वळखोंक शकता. वय की ना? आतां आमी वाचलां कितें? देवाचें उतर. आमी आतां कितें वाचलां? देवाचें उतर. आतां देवाच्या उतरान आमकां कळून येता देव म्हणल्यार कितें आनी देवान आमकां लागून कितें करून दवरलां तें. प्रेज गॉड. कित्याक आमकां समज आमची मागणी इतलो त्यो सारकी जावंक ना कित्याक आमकां देवाची सारकी देवाच्या उतरान ओळख ना. प्रेज द लॉर्ड. पयलें जालें कितें? देवान हो संवसार रचला आनी देवान मनशाक अधिकार दिला हो संवसारान कितें थाऱ्यार घालूंक जाय पळय तें. प्रेज गॉड. आतां दुसरें स्क्रिप्चर कन्फर्म सेम करता. स्वर्ग म्हणल्यार देवाचो पूण पृथ्वी दिल्या कोणा? पृथ्वी दिल्या कोणा? मनशाक. प्रेज गॉड. सो मनशान सारकें कितें आहा तें ह्या संवसारान करूंक जाय. आतां अशें न्हू की देव आमकां बरेंपण आमच्या जिवितान बरेंपण हाडूंक शकना, अशें ना. प्रेज द लॉर्ड. आतां एग्जाम्पल, तुज्या डॅडीन हें घर तुका दिलें आनी तो दुसऱ्या गेलो. आतां तुजो डॅडी तुका मोग कोत्ता म्हणून घर दिला सारकें. आतां समज तरी ह्या घरान कितें तरी मोडलें, तुका डॅडी तुजो खूब मोग कोत्ता म्हणून ती तुका खबर आसा जाणा. तेका लागून तूं कितें करता? डॅडी कडेन आदार मागूंक वयता आनी डॅडी तुका मागीर आदार ह्या घरान कितें जाय तें दिता. कित्याक? तूं जाणाय तुजो डॅडी तुका मोग करता म्हणून. प्रेज गॉड. समजलें? आतां देवान हो संवसार रचलो, देवान अधिकार मनशा कडेन दिलो, पूण देव आमचो मोग करता की ना? प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाचो मोग हो देवाक वळखोंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरानूच आमकां देवाची वळख मेवता. प्रेज गॉड. पयले सुवातेर आमी देव कोण ह्या उतरान तरी समजलें जाल्यार आमच्या जिवितान सगळे थाऱ्यार पळय ना त्यो वस्तू थाऱ्यार हाडूंक आमी शकता. प्रेज गॉड. आनी देवाक तरी
आमच्या जिवितान आतां तूं डॅडी कडेन गेले आनी डॅडीक सांगलें की म्हाका अशें प्रश्न आहा, म्हाका मातसो हेल्प कर, डॅडी तुका हेल्प करतलो, सारकें? तेच भाशेन हांवें तरी देवाचो मोग वळखलो आनी उतरांसान तेज्या उतरांसान तेज्या मोगाचो अणभव घेतलो जाल्यार म्हाका सारकें कळटलें देवाक आमी आमच्या जिवितान कशे भाशेन येवकार दिवं येता वा कशे भाशेन आमी देवाक परतून तो अधिकार पळय आमकां आहा तो देवाक आमी सगळ्या आमच्या थारान हाडूंक शकता. प्रेज गॉड. सो पयलें आमी चिंतुया देव म्हणल्यार मोग आनी देवाचें उतर म्हणटा देवान उलयलेलें उतर केन्नाच देव बदलिना. प्रेज गॉड. एक स्क्रिप्चर घेया, साम्स 89:34. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Okay. मुजो करार हांव केदींच मोडचो ना. दिल्लें उतर हांव फाटीं काडचो ना. म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना. उलयलेलें उतर हांव केन्नाच फाटीं काडचो ना. प्रेज गॉड. पत्ते म्हण. मुजो करार हांव केदींच मोडचो ना. दिल्लें उतर हांव फाटीं काडचो ना. समजलें? देव कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणल्यार देवाचो करार. देवान एकदां उतर उलयलें तो मनीस तो देव मनशा भाशेन आपलें उतर केन्नाच फाटीं काडचो ना. मनीस कितें करता? आयज म्हणटा आयज तुका आदार दिता आनी जावंक शकता की तो मनीस तेज्या आदाराक पावकूच ना. जाता? पूण मनीस आनी देवा मदें अंतर कितें? मनीस आपलें उतर मोडूंक शकता, देव आपलें उलयलेलें उतर केन्नाच मोडिना. प्रेज गॉड. कित्याक देव आनी उतर म्हणल्यार एकूच. देवाचें उतर आनी देव म्हणल्यार एकूच. तेका लागून पयलो जागो देव आपल्या उतराकूच दिता. आमकां समज उतराची सोजमणी मेवली जाल्यार आमकां उतरानूच आमी देवाक वळखोंक शकता. आमी उतरां भायर तरी देवाक वळखोंक सोदता जाल्यार आमी कितें तरी चुकता वा कितें तरी व्हडली चूक आमी आमच्या जिवितान नोको आसतना कोत्ता. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा उलयलेलें उतर देव आनी केन्ना फाटीं काडचो ना. पृथ्वी देवान रचली आनी पृथ्वीचेर राज देवान मनशाक दिलो तो केन्नाच देव फाटीं काडचो ना. समजता? देवान हो संवसार रचलो आनी मनशाक ह्या संवसाराचेर अधिकार दिलो. देवान हें उतर उलयलें म्हणजे उलयलें आनी तें फाटीं तेका काडूंक जायना. प्रेज गॉड. आतां देवाक तरी आमी आमच्या जिवितान इंटरफिरन्स दिवंक जाय ओ आमच्या जिवितान येवकार दिवंक जाय. आमच्या जिवितान पळय सारकें ना तें सारकें हाडपाक देवाची आमकां शक्ती जाय, वय की ना? देवाची कृपा आमकां जाय की ना? जाय न्हू. पूण ती कृपा हो देवाचें उतर आमच्या जिवितान समज तरी आमकां येवंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरानूच आमचें मागणें जावपाची गरज. कित्याक देवाक आनी दुसरें उतर सोजमना. देवाचें उतर म्हणल्यार देव. देवाचें उतर तरी आमच्या तोंडांसान भायर सरना आमी सारकी वाट चलना ओ देवाक मानता तसली वाट ओ भावार्थाची उतरूच देवाक आमच्या जिवितान इंटरफिरन्स हाडूंक शकता. प्रेज गॉड. समजता? तेका लागून म्हणटा आमी मागणें करूंक जाय. मागणें कशें जावंक जाय? देवाच्या उतरार दवरलेलें मागणें. देवाच्या उतरार समज मागणें दवरूंक ना जाल्यार आमी व्हडली चूक करता आनी तेन्ना आमच्या मनान प्रश्न येता हांव मागता तरी खूब, हांव देवाची हिंगा थिंगा भावता तरी खूब पूण म्हाका आजून प्रश्नाचो म्हाका जबाब आजून पासून मेळोंक ना. कित्याक मेळोंक ना? देवाचें उतर हो देवाक आमी आजून पासून सारकी वळखोंक पावना. प्रेज गॉड. देवाचो नेचर आनी देवाचें उतर एक तें केन्ना सेपरेट करूंक जायना. एकदां देवान उतर उलयलें तें फायनल. प्रेज गॉड. सो आमकां कितें करूंक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोंक शिकोंक जाय. देवाचें उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय, इतलेंच. प्रेज गॉड.
हो देवाची उतरां प्रमाणे आमकां चलपाक डेली व्यवहारान घालपाक शिकोवंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सजमले कित्याक आमच्या जिवितान आमी आजुनूय थारार पडना ते कित्याक देव आनी उतर म्हणल्यार एक, आनी देवान एकदां उतर उलयलें ते फाटीं ताका काडूंक जायना. आतां एग्जाम्पल घेया. आदामान पातक केलें, सगळ्यांक खबर आसा. आदामाचो देव मोग करिनासलो कळटालो न्हू. ताका लागून आमी पयले सुवातेर पळयता आदाम पातक करता आनी आदाम देवा कडेन लिपता, भिरांतीन तो लिपता आनी देवूच एका जानवराक सॅक्रिफायस करता आनी तेजी कात काडून हाडून मनशाक दिता. वय की ना. तेणें कित्याक दिली काय? ती कात एका मनशाक डांपपाक न्हू. कित्याक दिली? कित्याक देवाचो नेचर आमी वायट करो बरें करूं तेजो देव म्हणल्यार मोग. देव आमचो इतलो मोग करता. आमी वायट केला तरी ओके, पूण देवाचो मोग आमी कितें केलां म्हणजे तें कितें करणी केला लागून बदलो ना. प्रेज गॉड. ताका लागून आमी पळयता आदामाक पासून तो पोत्तून हाडून ती हेची जानवराची कात दिता. प्रेज गॉड. पूण आतां देव मनशाचो इतलो मोग करता खरो, पूण देवान म्हणलें ओके आदाम तें कितें मिस्टेक केली, हांव तुजो खूब मोग करता, आतां कितें म्हणलेलें तें आसुनी अशें म्हणलां. कित्याक म्हणूंक ना? कित्याक दिसता? प्रेज गॉड. कित्याक दिसता? सिंपल. देवान उतर उलयलां तें देवान फाटीं काडूंक जायना. देवान म्हणलें ज्या दिसा तूं हें फळ खातलोय त्या दिसा तूं मरण येतलें म्हणलां न्हू. खबर आसा तुमकां? ज्या दिसा तूं हें फळ खातलोय त्या दिसा तूं मरतलोय म्हणलें की ना. आतां देवान उतर उलयलां तें चेंज करूं येता? प्रेज गॉड. आदान फळ खाल्लें की ना, मरण येवंक जाय की ना. कित्याक देवान उतर उलयलां तें देवान फाटीं काडूंक जायना. प्रेज गॉड. पूण देव म्हणल्यार कितें? मोग. देव म्हणल्यार तो फोटींग न्हू. एकदां उतर उलयलां म्हणजे उलयलां. ताका लागून देव त्याच सुवातेर आनीक एक उतर उलयता. कितें उतर उलयता? एक ओस्तऱ्या उद्देशी एक पूत ह्या संवसारान येतलो आनी ती तुमची मनशा कळाची सोरवण करतलो. कोण तो मनीस? जेजू. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां जेजू उद्देशी आमकां कितें मेवलां? कुरपा मेवल्या न्हू. कुरपा मेवल्या. वय की ना. जेजू ह्या कुसार रावन आमकां देवाची कुरपा दिली. प्रेज गॉड. आतां समज तरी आमकां देवान आमच्या जिवितान कितें बरेंपण करूंक जाय, आमकां वायट दिसता हो वायट आमी सोंसता, हो वायट आमी एक्सपिरियन्स करता, जाल्यार देवाक आमी कशे भाशेन येवकार दिवंक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी पयलें उलोवंक शिकोवंक जाय. प्रेज गॉड. ताका म्हणटा भावार्थाचें जिवीत आमी चलोवंक शिकोवंक जाय. प्रेज गॉड. आतां भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आयकलां केन्ना? भावार्थ म्हणजे कितें? फेथ आयकलां? वॉट इज फेथ? वॉट इज भावार्थ म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. ओके. केन्ना आयकोंक ना भावार्थ म्हणजे कितें तें? जेजू केन्ना न्हू एवरी टायम म्हणटालो होच तुज्या भावार्थान तूं गूण केलो न्हू. आनी कितेंय देवा कडेन जाय जाल्यार आमकां कशें मेवता? ओके. प्रेज गॉड. ओके. एक आमी स्क्रिप्चर घेया. हिब्रूज 11:6. प्रेज गॉड. हें आमी पयलें सोजमाया मागीर त्या टॉपिकार चलया. ओके. हें पयलें सोजमाया भावार्थ म्हणजे कितें तें. कित्याक हें भावार्थ तरी सोजमना जाल्यार तें आमकां मातशें सोजमपाक इजी जातलें. ओके. हिब्रूज 11:6. तरी पूण भावार्था विणे
कोणाच्यानी देवाक मानवूंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्या देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणटा ते जय. प्रेज गॉड. पयले वाच पयले. तरी पूण भावार्था विणे सगळे म्हणा. रिपीट करात सिस्टरी बारी. तरी पूण व्हडल्यान भावार्था भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्या देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक प्रतिफळ दिता हे पाथीच आहे. ओके. आता पयले वाच. तरी पूण भावार्था विणे विणे कोणाच्यानी देवाक मानवूंक जायना. देवाक मानूंक जायना. प्रेज गॉड. बरयलेलें आसा. आतां आमी हितून कितें वाचलां? देवाचें उतर फायनल. देव आपलें उतर उलयलां तें फाटीं काडटलो. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा? भावार्थ ना जाल्यार देवाक आमी मानवलेलीं जायना. हें उतर फाटीं काडीं आतां देवान ना. म्हणजे आमकां कितें गरजेचें? भावार्थ. आतां भावार्थ म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. भावार्थ म्हणजे कितें? आं सारकें दिसना ती वस्त. ओके. पातयोचें आमी पातयेता. प्रेज गॉड. पातयेता की? ओके. 11:1. भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवसून आसाव त्या संगतींचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. प्रेज गॉड. ओके. भावार्थ म्हणजे एक वस्त. भावार्थ म्हणजे एक वस्त आनी ती वस्त आमकां दिसता वा दिसना? आं दिसना. सकाळीं आयकलां थोड्यांनी न्हू. भावार्थ ही वस्त आमकां दिसना पूण ती आसा म्हणून आमकां कशी खात्री आसता? ती आसा म्हणून आमकां कशी खात्री आसता? कशें कळटा? ती फेथ म्हणल्यार ती आतां फेथ म्हणल्यार आसा न्हू ती वस्त. आसा की ना? पूण ती खात्री कोण दिता आसा म्हणून? बरयलेलें उतर आमकां खात्री दिता की जी वस्त पळय म्हाका जाय, जी वस्त देव म्हाका दिल्या ती वस्त म्हाजी. ही वस्त म्हाजी म्हणून खात्री दिता कोण? देवाचें उतर. ताका म्हणटा भावार्थ. प्रेज गॉड. समजता की ना? कित्याक देवान एकदम उतर उलयलें तें देव उतर फाटीं काडिना. आनी देव आपलो नेचर आनी आपलो स्वयं कोणाकूच बदलपाचो ना. तेजो पूत ह्या संवसारान येयलो की ना? ह्या संवसारान ताका सोंसपाचें आसलें की ना? तो पूत म्हणून ते फाटीं सरलो. प्रेज गॉड. सो आमी देवाची पूत आनी धूव वळखी ना. सो तेजो नेचर आनी आमचो नेचर सेम उरतलो की ना? फकत आमी तेज्या उतरा प्रमाणे तेजो स्वयं म्हणजे देव कोण तो आमी वळखोंक जाय. आनी एकदां तें आमकां वळख जाली जाल्यार आमचें एवरी स्टेप म्हणजे एक आनी जण एक आमचें पावल भावार्थाचें पावल जावपाक जाय. कित्याक भावार्थ ना जाल्यार आमी देवाक मानवलेलीं जावपाची ना. प्रेज गॉड. सो पयले सुवातेर आमकां भावार्थ हें कितें तें ही वस्त देवाक तरी ही वस्त आमच्या जिवितांत जाय. कित्याक ही वस्त ना जाल्यार देवाक आमकां इंटरफियर करूंक जायना. आमच्या जिवितांत देवाक तरी आमकां इंटरफिरन्स जाय जाल्यार आमचें मागणें कशें आसूंक जाय? भावार्थान दवरलेलें मागणें जावपाक जाय. ताका लागून थिंगा बरयलेलें आसा भावार्था विणे आमकां देवाक मानवलेलीं आमी जायना. प्रेज गॉड. सो मागणें आमचें कशें जावंक जाय आतां? भावार्थाचें. आमचें इतलो त्यो भावार्थाचें मागणें आहलें ऑन भावार्थी मागणें आहलें. प्रेज गॉड. ताका लागून आमी इतलो त्यो आमी देवाक म्हणटाले देव तूं म्हाका आदाराक कित्याक पावना? आनी देव म्हणटा तुजो भावार्थ खंय गेलो? प्रेज गॉड. आतां भावार्थ तरी ना जाल्यार देवाक देव आमचो मोग करता खरो पूण ताका इंटरफियरन्स दिवंक आमकां जायना.
प्रेज गॉड. पळय आमचो देव कितलोय मोग करूं पूण तो ती पळय सिस्टम दवरल्या देवान घडोवन दवरल्या आपल्या उतरार घडोवन दवरल्या ती देवान मोडूंक जायना. प्रेज गॉड. सो आमी फकत ती सिस्टम हो देवाची ही बावडताची सिस्टम सजमोंक जाय आनी दिसा दिसपटे आमी ते जिवोंकूय आमी खूब गरजेचें. प्रेज गॉड. सजमता न्हू सजमता तुका. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. ओके आतां हिब्रूज 11:3 वाच. देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा ते सगळे दिश्टी पडनातलेल्यान उपजला म्हणले सर भावार्था वरवींच आमी समजता. प्रेज गॉड. आतां आमी पयलें वाचलां उत्पत्ती जेनेसिसान सगळे देवान संवसार रचलो आनी सगळो अधिकार काडून मनशाक दिलो आनी देव स्वर्गाचेर राज चलयता आनी मनशाक दिलो संवसारान राज चलोवपाक. आतां ही पृथ्वी पळय रचल्या ही पृथ्वी रचता तेन्ना देवान कशी रचली कशी रचली. प्रेज गॉड. उतरा वयर व्हेरी इम्पॉर्टंट. उतरा वयर. आतां तें उतर पळय उलयता दोन भाशेचें उतर आहा. एक उतर आहा संवसाराचें उतर आनी एक उतर आहा देवाचें उतर. कसलीं उतरां. एक हा उतर संवसाराचें उतर एक हा देवाचें उतर. आतां हे दोनी उतरां आमच्या जिवितान खूब म्हत्वाचें. कित्याक आमकां समज तरी जैतिवंत जावंक जाय आमकां संवसारान तरी बरेंपण जाय जाल्यार देवाचेर दवरलेलें आसा न्हू. वगे ना. सगळें आमच्या जिवितान समज बरें जावंक जाय जाल्यार कोणाचेर दवरलेलें आसा देवाचेर दवरलेलें आसा. वगे ना. कितले जाणां म्हणटा देवाचेर दवरलेलें आसा. कितले जाणां म्हणटा देवाचेर दवरलेलें आसा. प्रेज गॉड. ओके पळय आमी अशें ना की शिकल्या आमी शिकता न्हू. सो आत वयर काडूंक लज नाका. कळ्ळें न्हू. आमी सगळीं शिकता. कित्याक शिकता कित्याक देव आमचो एक्चुली आमी शिकता म्हणजे हांवूय शिकता आनी देव आमकां शिकयता पवित्र आत्म्या उद्देशी. कित्याक शिकयता कित्याक देव आमचो खूब मोग करता. आमकां समज हें देव शिकयना जाल्यार देव म्हणल्यार देव जावचो ना न्हू. कित्याक देव म्हणल्यार मोग. तो आमकां इतलो मोग करता म्हणून हिंगा आमकां तो शिकयता. प्रेज गॉड. सो आमी कितें नको जाल्यार आमी एकामेकाक पळोवपाचें न्हू. म्हाका शिकोवंक जाय हात वयर काडपाचो. ओके ना. प्रेज गॉड. आतां हांवें कितें विचारलेलें देवाचेर दवरलेलें आसा न्हू. कितें आमकां कितें बरेंपण हाडूंक जाय जाल्यार देवाचेर दवरलेलें आसा. वय की ना. खरेंच काय देवाचेर दवरलेलें आसा जाल्यार पळोवया. प्रोवर्ब्स 18:21. Proverbs 18:21. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणयो मरण आणि जिवीत जिबेचे अधीन आसात. ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात. सगळे म्हणा. रिपीट कर. मरण आणि जिवीत जिबेचे अधीन आसात. ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात. प्रेज गॉड. कोणा हिंगा दुयेंस कितें तरी आहा दूख कितें तरी आहा. कोणा हिंगा कितें दूख आहा कुडीन दूख कितें आहा ओ कोणाक आहा आसा. ओके ओके. चिंतान आयकात आनी आयकतानाच ही दूख तुमचे पळय कुडीन आसा ती वयतली. समजलें न्हू. बरे भाशेन
आयकोया आतां मरण आनी जिवीत कोणाच्या जिबेर आसा आमी कितें चिंताली कोणाच्या जिबेर चिंताली देव न्हू तो वय की ना ताका जाय तें जातलें अशें म्हणटालें न्हू देवाक जाय जाल्यार जातलें आनी जायना जाल्यारूय चलता म्हणटा की ना आनी ताका जाय तेन्ना जावनी वय की ना म्हणजे देवान आमकां हॉलिडेक धाडला आं पळय कितें तरी चुकता न्हू पळय देवाक तरी आमी अशें म्हणटा देवाक जाय जाल्यार जातलें अशें चिंतप सांग शकता की देव आमचो मोग करिना न्हू अशें चिंता आसत न्हू कित्याक आतां कितें बरयलां जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेर आसा आनी मागीर कितें बरयलां ती मोगान वापरतात ती तिचे प्रतिफळ खावंक पावतात ती मोगान वापरता म्हणजे उलयता दोन भाशेची उतरां आहा एक हा संवसारी उतर आनी एक हा देवाचें उतर जी मोगान तूं संवसारी उतर वापरशी ओ देवाचें उतर वापरशी तेजो परिणाम तूं भोगूंकूच जाव पळय आतां उतर हांव उलयलो तेजो परिणाम कोण भोगतलो हांवूच भोगतलो प्रेज गॉड पळय देवान एकदां उतर उलय रे तें फायनल आतां हांवें वायट उतर म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयलो कित्याक उलयलो कित्याक हांव त्या उतराचो मोग करता आनी त्या मोगान उलयलो तेजो परिणाम कोण भोगतलो देव हांवूच भोगतलो न्हू ओ दुसरो समजता कित्याक पळय एक आमी उकडास धरूंक जाय ह्या संवसारान कितें पळय जाता तेजो अधिकार देवान आमकां दिला देवान आमकां सगल्या मनशांक आपल्या भाशेन रोचल्या आनी आपले भाशेन उलोवन पळय आमी वस्तू घडोवन हाडटा देव घडोवन कश्यो हाडल्यो देवान कशो संवसार घडलो आमी वाचला हिब्रूज 11:3 देवसान कसो संवसार रचून हाडलो उलयलो उतरान उलयलो आनी हें भावार्थां आमी सोत मानता की देवान उलोवनूच हें संवसार घडोवन हाडला प्रेज गॉड सो आमकां देवान आपल्या भाशेन रोचल्या आनी आमकां पदवी दिल्या जिबेर खंय दिल्या जिबेर आमी समज देवाचें उतर उलयलें जाल्यार आमी देवा भाशेन घडोवन हाडटले म्हणजे बरेपण घडोवन हाडटले आनी तेजो परिणामूय आमी पळोवंक पावतले प्रेज गॉड समजता आमी समज तरी जाणा आसुनूय ओ नकळो आसुनूय आमी समज संवसारी उतर उलयले जाल्यार आमचो परिणाम तो जालो प्रेज गॉड सो आतां आमी फोकस कितें करूंक जाय आमची नदर खंय धरूंक जाय देवाचें उतर कितें सांगता आनी देव कसो उलयलो तसोच आमी देवाच्या उतरान शिकोंक जाय उलोवपाक प्रेज गॉड थँक्यू जीजस समजता न्हू ओके वाचते मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात प्रेज गॉड मोगान वापरता तेजें फळ हांव खावंक पावतलो आतां देवाक तरी जाय पासून जाल्यार हो परिणाम बदलूंक जायना अनलेस हांव निचो कोत्ता की हांव कितें म्हणलां तें रॉंग आनी हांव आतां सावन निचो कोत्ता सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवंक प्रेज गॉड सो आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक जाय जाल्यार पयलें स्टेप कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उलोवंक शिकोंक जाय प्रेज गॉड देवाचें उतर आमी आमच्या तोंडान उलोवंक शिकोंक जाय तेका म्हणटा भावार्थाची चाल भावार्थाची पयली चाल म्हणजे देवाचें उतर हांव उलोवंक शिकता प्रेज गॉड तेका लागून आमी खूब फावटी आयकलां आसतलें न्हू केन्नाय कोणाक प्रश्न येयलो जाल्यार आमी कितें करता तेका देवाचें उतर दिता आनी तेका बोगोर म्हणोंक लायता आयकलां तुमी पूण आमी कित्याक लायता म्हणोंक जाणा तुमी कित्याक लायता आमी तें बोगोर देवाचें उतर उलोवंक देवाचें उतर उलोवन आयकोन भावार्थ आमच्या जिवितांत उत्पन्न जाता आनी ह्यो भावार्थ आमचें चिंतप बदलणी हाडटा प्रेज गॉड इतलो तें आमी कितें चिंतताले देव आमच्या जिवितांत जाय तेन्ना परिणाम हो बरेपण हाडटलो तेका तरी नाका तो परिणाम आमी पळयचो ना आमचें चिंतप
रॉंग आसलें, सारकें की ना? पूण आमी ह्या देवाचें उतर आमी आयकतना कितें जाता? आमच्या चिंतनाची बदलणी जाता. जालें की ना? प्रेज गॉड. वय की ना? आतां आमी आयकलां तेन्ना कितें आमी आयकलां? देवाच्या उतरान सारकें कितें आहा, देवाक मानता तशें, म्हणजे भावार्थाची भासा आमी उलयता आनी आमी शिकता. आनी ही भावार्थाची भासा कितें करता? आमचे आदलें चिंतप बदलणी हाडटा. प्रेज गॉड. सो इतलो त्यो आमकां दिसतालें की देवाक घोडेक नाका आसत आमच्या जिवितांत बदलणी, देवाक भशेन नाका आसत, देवाचे घोडेक येवजणूच ना आमच्या जिवितांत बरेपण येवपाक, दिसतालें की ना? पूण आतां आमकां दिसता इतलो त्यो आमच्या जिवितांत बदलणी कित्याक येनासले? कित्याक आमी भावार्थाचे उतरां आमच्या तोंडांसान भायर काडिनासले. प्रेज गॉड. कित्याक देवान जितलें रोचलें तें कशें रोचलें? आपणें तोंड उखडलें आनी उतरां आपल्या तोंडांसान भायर काडलीं. तशेंच भाशेन आमी देवान आमकां आपले भाशेन रोचल्या. आमी आतां डिसिजन हो निर्णय घेवंक जाय की देवा भाशेन आमी आमच्या तोंडांसान संवसारी न्हू पूण देवाचें उतरूच आमी उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आतां एक उदाहरण घे. कोणाक समज तरी दुयेंस आसा, ओके, दूख खाव कितें आसा, देवाचें उतर कितें म्हणटा? दुखी बद्दल हो गाया बद्दल हो दुयेंसा बद्दल देवाचें उतर कितें म्हणटा? देव जाय जाल्यार म्हाका बरो करतलो. सारकें? देव म्हाका बरो करतलो. आयकलां केन्ना? देवा कडेन मागया, देव म्हाका बरो करतलो. खरेंच काय देवाचें उतर? आं? गूण जाला म्हणून आसा, हें देवाचें उतर. पूण आमकां खबर आसा? केन्ना केन्ना खबर आसता, पूण तरी आमच्या तोंडांसान तें उतर भायर सरना. कित्याक सरना? कित्याक आजून पासून आमचें मन बदलली जावंक ना. प्रेज गॉड. आमी घोडेक देवाचें उतर म्हणत 100 पावटी, 200 पावटी, 1000 पावटी, पूण आमचो फोकस देवाचेर दवरलेलो ना, आमचे कुडीरूच दवरलेलो आसा, वो आमचें कितें सिट्युएशन आसा तेजेरूच दवरलेलो आसा. प्रेज गॉड. सो आमी कितें पळय म्हणटा तें आमचो फोकस शिफ्ट जावंक जाय. खंय शिफ्ट जावंक जाय? देवाचेर शिफ्ट जावंक जाय. देवान कितें केलां तेजेर शिफ्ट जावंक जाय. देवान कितें उलयलां, देव कितें ह्या सिट्युएशनाच्या बद्दल उलयता तेजेर आमचो फोकस शिफ्ट जावंक जाय. तेकाच म्हणटा मनाची बदलणी. आनी ही आमची बदलणी जाली म्हणून आमचें चिंतप एकदां बदललें जालें. कोणूय तेका न्हिचारलें, आगो तूं कशें आसा? पांव दुखता तुजो? तुजी उतरां कसलीं आसूंक जायी? ना, पांव दुखतालो पूण देवाच्या गाया उद्देशी हांव गूण जालें. प्रेज गॉड. पांयान दूख आसूंक शकता पूण म्हाजी उतरां कशे भाशेन चेंज जाल्या? देवाच्या उतरार. प्रेज गॉड. कित्याक जो कोण उलयता, मरण हें जिवीत आनी मरण कोणाच्या जिबेर आसा? नेबराचेर आसा. सारकें? ओ आनी कोणाचेर आसा? पाद्रीचेर आसा? म्हाजेर आसा? आं? म्हाजेर खूद आसा. हांव कितें उलयतां, म्हाका दूख आसत घोडे पांयान, पूण हांव कितें म्हणटा? देवाचे उतरा प्रमाणे म्हाजें उतर हांव दवरतां. आनी जितलें हांव देवाचें उतर उलयतां, देवाक हांव म्हाज्या जिवितांत येवकार दिता, म्हाज्या जिवितांत ती बदलणी हाडपाक. कित्याक? आतां पयलो एग्जाम्पल कितें दिलेलो? घर डॅडीन तुका बरे भाशेन दिलां, पूण तें आदल बदल केलें. पूण तूं जाणाय डॅडी म्हाजो इतलो मोग करता, हांव डॅडी कडेन वचत डॅडीक तरी सांगत डॅडी म्हाजो हेल्प करतलो. तेच भाशेन देव म्हणल्यार मोग. देव आपल्या उतरा भायर वचना. जेन्ना की हांव निशो करतां देवाचें उतर म्हाज्या तोंडांसान भायर काडपाक, देवाक तूं एके भाशेन रायट दिताय, ओ अधिकार दिताय तुज्या जिवितांत बदलणी हाडपाक. देव उगडास धरा, देव आनी उतर म्हणल्यार एक. हांव देवाचें उतर उलयतां म्हणल्यार देवा कडेन हांव उलयतां. प्रेज गॉड. हांवें तरी म्हणलें म्हाज्या पांयान समज दूख आहा, जेजूच्या गायांनी म्हाका गूण मेवल्या, हांव कितें उलयतां? भावार्थाची भास उलयतां. आनी ती भास म्हणल्यार देवाक मानवलेली जाता. आनी उतर म्हणटा पळय, देवान एकदां उतर उलयलां तो केन्ना बदलली करचो ना, उगडास धरूंक जाय. हांव तें बोगोर तेंच म्हणटा, म्हाजें उतर हांव चेंज करिना. कित्याक म्हाजी मनान हांव हें घोट धरून रावलां की देवान म्हाका
गूण दिला म्हणजे दिला. प्रेज गॉड. कित्याक देव आपल्या उतरा आड केन्नाच वचना. समजलें? तेन्नाच की म्हाज्या जिवितान देवाक आमी अधिकार दिता आमच्या जिवितान तें बरोपण हाडपाक. बरेपण ऑलरेडी आसा, पूण आमी देवाचें उतर उलोवनूच तें भावार्थान आमच्या जिवितान आमी जिवंक शकता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. ओके, आमी हें सोजपाक न्हू एक आदल्या कोरारान एक जाल्या जोशुआची खबर आसा तुमकां? जोशुआ म्हणून एकलो इज्रायलाच्या टायमार आहलो, जाणा तुमी? मोजस आहलो, मागीर जोशुआ. आं? जोशुआ 1:8 वस. प्रेज गॉड. हालेलुया. सोजमता न्हू? कितें क्वेश्चन आहा? कितें विचारूंक जाय? पळय, आमी शिकता. हांव हिंगा एक म्हणजे आमी हिंगा एक तुमकां शर्मा सांगूंक येवंक ना, आमी शिकता. उगडास धरा. सो शिकतना तुमी आमकां क्वेश्चनां विचारल्यार जाता. प्रेज गॉड. ओके, वाच. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. तांतूं बरयला ते तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लागतलें. प्रेज गॉड. आतां सगळी स्लो वाच सिस्टर आनी तांकां रिपीट करूनी. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. तांतूं बरयला ते तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लागतलें. प्रेज द लॉर्ड. आतां बरे भाशेन आयकलें न्हू आमी? पत्ते वाजूंक जाय? ना. ओके, वाजूंक जाय? ओके, वाच. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. तांतूं बरयला ते तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलो आनी तुका जैत लागतलें. प्रेज गॉड. समजलें ब्रदर? ओके, आतां हे बरे भाशेन शिकोया. हेचेर आमकां ही सजमणी घेया. पळय, हो जोशुआ पळय मनीस आसलो, इज्रायलची पोरजा इजिप्टाक सावन देवान बसयल्या त्या गांवान वयताली. तेन्ना मोजसाची खबर आयकला आसत तुमी. सो मोजस मोत्ता आनी जोशुआ म्हणटा तो मनीस देव तेका विचून काडटा मोजसाची वाट दवरपाक, हो मोजसाची प्लेस घेवपाक, हो जागो घेवपाक. समजलें? आतां इज्रायल पोरजा पळय आहली, ती इज्रायल पोरजा इतली भिरागोळ आहली की कितेंय तांकां मातशें कितें वांकडे तिकडे जालें जाल्यार ते आनी ओगोत करिनासले. कोण लिडर आहा न्हू ताका फातरान मारूंक उडयताले. प्रेज गॉड. आतां मोजस पळय आहलो तो इज्रायलच्या पोरजाचेर देवाच्या आदारान सगळ्या थाऱ्यान चलयतालो. पूण आतां मोजस मेलो. तेजो सेकंड इन म्हणजे तेजे बरोबर कोण आसलो? जोशुआ आहलो. आतां मोजस मेला म्हणून जोशुआचेर सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. आनी जोशुआक आतां खबर ना आतां हे पोरजा पळय इतली उचामळ जाता, मातशें कितें फाटीं फुडें जालें उचामळ जाता, तांकां सांबाळपाक जोशुआक सजवना. प्रेज गॉड. आनी तेन्ना जोशुआ खूब डिप्रेशन म्हणटा आयकलां तुमी न्हू, खूब चिंतेस्त जाता आनी ताका खबर ना कितें करूंक जाय पळय तें. प्रेज गॉड. तेन्ना देवाचें उतर देव जोशुआ कडेन उलयता. तूं ह्या पळय प्रश्न पळय तुका दिसता हेचो सुटावो देव जोशुआक दिता. आतां
हें उतर जशुआकूच देवान दिवंक ना, कित्याक आमी आतां येदो वाचलां, एकदां देवान उलयलें तो उतर जालें कावनंट, तें उतर जालें फायनल, तें उतर जालें निमाणें, सारकें. एकदां तो उलयलो तें देवान उतर फाटीं काडूंक जायना. आतां जॉशुआक कशें उलयलो तेच भाशेन देव आमकांय उलयता. समजलें? सो आमी जॉशुआन पळय कितें केलें आनी जॉशुआक पळय देवान सांगलें कशें करूंक जाय तें आमी आतां शिकया. वय की ना? प्रेज गॉड. कित्याक आमच्या जिवितान देव आमकांय आस आसा न्हू की देवान आमकां शिकोवचें, आनी जॉशुआक शिकयलें आनी व्हड बायबलान पळय आहले ते कशे भाशेन तेणेंनी देवाची उतर आयकलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ते चल्ले आनी तेंच्या जिवितान ते बरेपण पळोवंक शेकले. वय की ना? प्रेज गॉड. देव म्हणल्यार उतर उगडास राव. देवाचें उतर आदीं, आतां आनी सदांच सेम, तें बदलो ना. जॉशुआ जिवितान तरी जालें जाल्यार आमच्या जिवितान घडोवंकूच जाय. आतां जॉशुआ आहलो आदल्या करारान, आमी आहा नवा करारान. आमकां आनीक एडवांटेज. कितें एडवांटेज ती? आमचे भितर आमच्या सांगाता देवाचो आत्मो आसा आनी देवाचो आत्मो जियेता. प्रेज गॉड. पूण आतां आमी जॉशुआच्या जिवितान जॉशुआन कितें केलें तें सोजमाय. प्रेज गॉड. रेडी? प्रेज गॉड. ओके, वाच, पयलें वाच. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. ओके, धर्मशास्त्राचें पुस्तक उतर पुस्तक तुज्या वंटाचेर सदांच आसूंक जाय. आतां धर्मशास्त्राचें उतर म्हणल्यार कितें दिसता तुमकां? कितें दिसता? इतलें सायलन्स बरें न्हू. प्रेज गॉड. व्हेरी सिंपल. देवाचें उतर म्हणल्यार आमी वाचलां न्हू, ते कवनंट, तो एक लॉ. धर्मशास्त्र म्हणजे देवान एकदां उतर उलयलें तें फायनल. वय की ना? देव म्हणटा आपूण पळय उलयलें तें उतर तुज्या तोंडार आसूंक जाय. प्रेज गॉड. सिंपल. कितें आसूंक जाय? हांवें पळय तुका उतर दिलां तें उतर तुज्या तोंडार आसूंक जाय. आमी आतां येदो कितें वाचलां? मरण आनी जिवीत कोणाच्या तोंडार आसा? कोणाच्या जिबेर आसा? आमचेर जिबेर आसा. समज तरी हांवें तें उतर, देवाचें उतर, आमी म्हणलें न्हू जेजूच्या गायेनी म्हाका गूण मेवलो, हें उतर तरी म्हाजें तोंडार दवरलें जाल्यार आमी तें सारकी पळय वाट चलोंक जाय ती चलोंक आमी शिकता. प्रेज गॉड. जॉशुआक देवान सांगलें की वाचपा तें धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. इजी तें? सोंपें तें? कित्याक सोंपें न्हू? कित्याक सोंपें न्हू? प्रेज गॉड. कित्याक सोंपें न्हू? पळय, देवान मनशाक आपल्या भाशेन रचलो की ना? म्हणजे देवाचो नेचर म्हणजे देव ह्यो संवसार पळय देवान रचून हाडलो, तो कसो रचून हाडलो? उलोवन. वय की ना? देवाचो नेचर म्हणजे देवान आमकां रचल्या तेजे भाशेन आनी पवित्र आत्मा आमचेच बरोबर आसा, आदारीत आमचो. आनी देव म्हणटा म्हाजें पळय उतर आहा तुज्या तोंडार सदांच दवर. कोटींग तें? एक्चुली कोटींग ना. प्रेज गॉड. कित्याक देवान समज तर आमकां सांगलां हें कर जाल्यार ती पदवी देवान आमकां दिल्या करपाक. प्रेज गॉड. आमी चिंता कोटींग म्हणून. कित्याक आमी पळय दोन भाशेचे वस्तू आहा म्हणले, दोन भाशेची उतरां आहा म्हणले. एक हा संवसारी उतर आनी एक हा देवाचें उतर. आमकां ल्हान सान न्हू, ल्हान आसतना सान आमी संवसारी उतराचेर चड मन दवरलेलें आसा. तेका लागून आमकां देवाचें उतर आमी करपाचें पळय आसता तेन्ना आमकां कोटींग लागता. प्रेज गॉड. पूण देवाच्या उतराक पदवी आसा संवसारी उतराचेर. प्रेज गॉड. सो म्हाका फकत एकूच निश्चय करूंक जाय, देवाचें उतर तरी म्हणटा म्हाज्या तोंडार देवाचें उतर आसूंक गरजेचें जाल्यार हांवें फकत म्हणूंक जाय
देवा म्हाका हें करूंक जायना पूण तुजें उतर तरी सांगता जाल्यार हांव रेडी आसा ओ तयार आसा. प्रेज गॉड. तूं कितें करता? देवाच्या उतराक म्हाज्या जिवितान आदार करपाक इंटरफियर करपाक पयलें स्टेप घेता. प्रेज गॉड. पळय देवाचें देव पळय कितें सांगता पळय तें आमी एक्चुली म्हणल्यार आमकां ती तांक ना. एक्चुली म्हणल्यार आमकां ती घोटाय ना. पूण जेजून ह्या संवसारान कितें केलें? आमकां कुरपा दिली. कितें दिली? कुरपा म्हणजे कितें? ग्रेस. ग्रेस म्हणजे कितें? आं? फ्री. प्रेज गॉड. बट ग्रेस म्हणजे कितें? you'll have to help me with this translation. आं? दया आनी मसी म्हणल्यार ग्रेस तें खूब डिफरंट जालें न्हू. गिफ्ट. हय हय. सी देवान आमकां कितें दिलां तें गिफ्टूच दिलां न्हू. आमकां कांयच फावो ना पूण आमकां जेजूय दिलो गिफ्ट कसो, आमकां पवित्र आत्मा दिलो गिफ्ट कसो आनी ग्रेसूय दिलो गिफ्ट कसो. सगळें आमच्या भितर आहा पळय तें देवान दिलां गिफ्ट. प्रेज गॉड. होय की ना? सो ग्रेस म्हणजे कितें? विशेष करपा तें. प्रेज गॉड. ओके ओके. पयले ओके. ग्रेस यू कॅन ट्रान्सलेट. यू नो द God's willingness to, she doesn't know. You know the definition? Grace definition? Praise God. In Konkani I don't know how to translate it. You can translate. God's willingness to, okay, grace पळय इंग्लीश भाशेन ओके कोंकणी भाशेन देवाची खोशी आपली पदवी मनशाक दिवप आनी मनशाच्या जिवितान मनशाक पळय करूंक जायना ती बदलली हाडपाक पदवी. ही तेजी पदवी, तेजें एनॉयंटींग, तेजो अभिशेक सगळें तेजें आमच्या जिवितान देवा भाशेन चलपाक देवा भाशेन परिणाम पळोवपाक जें म्हाका फावो ना. प्रेज गॉड. कुरपा म्हणल्यार देवाची खोशी उजार करपाक आपली पदवी आपली तांक गोटाय सामर्थ्य. ओके. आनी ओके देवाचे प्रेज गॉड. ओके. ग्रेस पळय बायबला प्रमाणे आहा. ग्रेस म्हणल्यार अनडिजर्व म्हणजे म्हाका फावो ना पूण देवान आमचो इतलो मोग करता. जेजू उदेशी कुर्सार रावन ती पळय ऑथॉरिटी ओ पावर पळय हा देवाची ती देव आमकां दिता. पळय आतां आदावान पातोक केलें. आदाव मनीस आसलो न्हू. वय की ना? आदावान पळय पातोक केला तेन्ना देवान पळय पदवी मनशाक दिलेली. वय की ना? हे पृथ्वीचेर देवान पदवी कोणाक दिलेली? मनशाक दिलेली. आतां देवसार कितें करता? देवसार एक्चुली जेलस आसलो. कसली जेलस आसलो? मनशाकूच तांक आसली कितें बरेंपण घडोवन हाडपाक. कशें घडोवन हाडपाक? देवा भाशेन उलोवपाक. देवसाराक ही पदवी नासली. प्रेज गॉड. सो देवसार मनशाचेर जेलस जाता. जेलसी म्हणजे कितें? म्हाका म्हाजे कडेन वस्त ना पूण ती दुसरे कडेन आसा ती वस्त म्हाका जाय. ताका म्हणटा जेलसी. नाटकाय. पूण नाटकाय म्हणजे कितें? जी वस्त तुजे कडेन आसा ती म्हाजे कडेन ना पूण ती वस्त म्हाजे कडेन ना म्हणून हांव तुजे भितर कुडनाटकान जियेता. कित्याक जी वस्त तुजे कडेन आहा ती वस्त म्हाका जाय. प्रेज गॉड. तेका लागून देवसार मनशा बद्दल कुडनाटकाय आसलो. कितें कुडनाटकाय? तेका ती क्रिएटीव पावर म्हणजे रोचपाचो पावर देवसाराच्या कडेन नासलो. तो फकत मनशा कडेन आसलो. समजलें? पदवी संवसाराचेर पदवी मनशा कडेन आसली. ती पदवी कोणाक जाय आसली? देवसारा कडेन आसली ती पदवी ना. वय की ना? आतां देवसार कितें करता? फोट
मनशाच्या जिवितान हाडटा आनी जी फोट एकदां इवेन मानून घेतली आनी मागीर आतां हांव मानून घेता ती फोटी प्रमाणे जी अधिकार देवान अधिकार मनशाक दिलेलो तो अधिकार काडून देंवसाराचेर येता आनी देंवसाराचो फोटींग स्वयं मनशाचे भितर सोदता. प्रेज गॉड. आतां राजा कोण जालो? देंवसार. राजा कोण आसलो? मनीस कितें करता? आपली पदवी ध्यान पळय दिलेली ती देंवसाराक दिता. प्रेज गॉड. आनी इतलो त्यो देंवसार पळय त्रास करता आमी कोणाक ब्लेम करताले? देवा. वय की ना? प्रेज गॉड. सो आमकां आतां जेजून कितें केलें? देवान कितें केलें? मनशाक ह्या संवसारान धाडलो की ना? आनी ह्या संवसारान धाडलो तेन्ना मनीस जेजू हें पळय पातोक म्हणून पळय आसलो. हें पातोक आयकलो तुमी न्हू? पातोक म्हणून आयकलां? वॉट इज कॉल्ड सीन? पातोक म्हणल्यार आयकलां केन्ना? पातोक म्हणल्यार कितें? पातोक म्हणल्यार कितें? आं? देवाचे विरुद्ध वचपाचो स्वयं. सारकें? हो स्वयं कोणाचो? मनशाचो? देंवसाराचो स्वयं मनशार भितर सोदता आनी मनशाचेर पळय मनशाक पळय दिलेलें देवान तें देंवसार घेता. प्रेज गॉड. पळय एक हा फोट, एक हा संवसारी उतर आनी एक हा देवाचें उतर. संवसारी उतर म्हणल्यार फोटीर दवरलेलें आहा. देवाचें उतर म्हणल्यार स्वतार दवरलेलें आहा. तूं स्वता कोडे तरी चलशी तूं बावडती जिवीत जियेता, तूं जैतिवंत जियेता. फोटी वर्सां तरी जियेशी तूं भियोन जियेता आनी फोटीपणाचें जिवीत जियेता. हो शेणलेलें पडलेलें जिवीत जियेता. प्रेज गॉड. आमकां कसलें जिवीत जियोंकपाची गरज? स्वताचें ओ देवाचें. प्रेज गॉड. आतां आमी म्हणटा पातोक म्हणल्यार एक स्वयं. म्हणजे हो स्वयं कोणाचो? देंवसाराचो स्वयं. हो देंवसाराचो स्वयं मनशाचेर येयलो तेन्ना मनीस बरें करूंक जाय, मनशाक बरें करूंक जाय, पूण तो हो स्वयं आसा म्हणून मनशाक जावनूय म्हणजे बरें करूंक जावनूय ताका मनशाक बरें करूंक तो पावना. प्रेज गॉड. सो जेजू कितें करता? देव कितें करता? जेजूक ह्या संवसारान धाडटा पातोक नासतना. प्रेज गॉड. कितें नासतना? हो दुसरे उतरांनी हो स्वयं नासतना, हो पातकाचो स्वयं नासतना. प्रेज गॉड. कित्याक जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना मरिये उद्देशी येयलो न्हू? येयलो की ना? आनी पवित्र आत्मो मरिये वयर ती ओवर शॅडो म्हणटा वय सावळी येयली म्हणजे पवित्र आत्म्या वरवीं म्हणजे देवा उद्देशी जेजू ह्या संवसारान आयलो. वय की ना? देव पळय आतां तुमी म्हणूंक शकता मरियेन प्रॉब्लम नासले तर, मादर मेरीन प्रॉब्लम नासले तर, वय की ना? आसले? प्रेज गॉड. पळय पातोक कोणें आदारले? आदावान आदारले, इवेन आदारले? आदावान. पयले फळ कोणें हाडलें? इवेन हाडलें. सो पातोक कोणें गेलें? इवेन गेले? आदावान गेले? कोणें गेले? आतां हे खंयचो आन्सर आसतलो न्हू? आतां केन्ना आदाव म्हणा इवे म्हणा आतां. सारकें की ना? पण प्रेज गॉड. ओके. सोजमा. देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा आनी देवान मनशाक पळय रोसलो, पयलो आदावांक रोसलो. सारकें? आतां ईव म्हणटा ती खंय आहली? ईव खंय आहली? गाड्यान भोंवतली? प्रेज गॉड. पयलो आदावांक रोसलो न्हू, पण ईव खंय आहली? ईव आदावाच्या भितर आसली. ईव खंय आहली? आदावाच्या भितर आसली. आतां देवान पळय मनशाक उतर दिलें ह्या झाडाचें तूं फळ खावचो ना. सारकें की ना? तें कोणाक दिलेलें? आदावांक दिलेलें. ईव आदावाच्या भितर आसली. आतां देंवसार येता आनी इवेक 14 चिंतनां दिता, उतर दिता आनी त्या 14पणान इवेक बुलयता
इव तें फळ खाता आनी मागीर व्हरोन तेच्या घोवाक दिता सारकें. आनी आदाम कितें करता तें खाता. आतां पातो कोणें आदारलें? आदावान आदारलें. पळय देव एकदां उतर उलयलो तो तें उतर मोडचो ना, फाटीं काडचो ना. इवेन खाल्लें जायत पूण आदान खावंक ना, पातोक जायना. प्रेज गॉड. कित्याक उतर दिलेलें देवान आदाम. प्रेज गॉड. आतां इवेन खाल्लें आनी आतां खावंक ना जाल्यार दुसरी गजाल, पूण आदान खाल्लें की ना. प्रेज गॉड. आतां खाल्लें म्हणटोच ज्या वक्तार आदान तें खाल्लें हो देवाच्या आड गेलो म्हणजे देंवसाराक तेणें अधिकार दिलो. आतां आदामाच्या भितर पळय अधिकार देवान दिलेलो तो सगलो देंवसाराक अधिकार मेळलो. प्रेज गॉड. आतां दुसरी एक गरजेची म्हणजे आमकां समजूंक जाय. ह्या संवसारान समज तरी देंवसाराक कितें करूंक जाय ओ कितें वायट हाडूंक जाय जाल्यार ओ देवाकूय कितें बदलणी हाडूंक जाय जाल्यार तेका एक कुडीची गरज. एक कुडीची गरज ओ एका मनशाची गरज. कित्याक मनशाची कुडीन आसोसोर मनीस उलोवंक शकता. कित्याक उलोवनूच जिवीत आनी मरण आहा, वय की ना. सो देंवसाराक कितें परिणाम हाडूंक जाल्यार मनशाची गरज. देवाकूय कितें परिणाम हाडूंक जाय जाल्यार मनशाचीच गरज. समजलें की ना. ओके. आतां पातोक येयलें आदामा कडेन. समजलें आमकां. इवे कडल्यान येवंक ना, आदामा कडेन येयलें. आतां ईव पळय ह्या संवसारान आसली आनी जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना आदाम म्हणजे मेल, वय की ना. मेल. आतां मनीस ह्या संवसारान जल्माक कसो येता? एक म्हणटा ती स्पर्म आनी एक म्हणटा तें बायले कडल्यान एग. समजता न्हू. तें एग जातकच मनीस ह्या संवसारान येता न्हू. आतां इवेच्या टायमार कितें जालें? देवाचो आत्मो ओवरशॅडो करता म्हणजे मनशाचें स्पर्म पळय आसता तें नासलें. प्रेज गॉड. कित्याक पातोक येतालें मनशा आदामा कडल्यान. समजता. तेका लागून जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना जेजू भितर देवाचो नेचर आसलो. कसलो तो? आमी इंग्लीश भाशेन रायचियस नेचर म्हणटा. कोंकणीन कितें म्हणटा? नितिवंतपणाचो नेचर. नितिवंतपणाचो नेचर कोणाच्या भितर आसलो? जेजू भितर आसलो. आनी मनशाच्या भितर कसलो स्वयं आसलो? पातकाचो स्वयं आसलो. प्रेज गॉड. सो जेजू ह्या संवसारान येता तेन्ना आपल्या भितर देवाचो स्वयं घेवन ह्या संवसारान येता. आनी हो स्वयं कितें करता? आतां पातोक स्वयं म्हणल्यार देवाच्या आड. देवाचो स्वयं म्हणल्यार देवाचें देव कितें सांगता तें चलप. प्रेज गॉड. आदामाचे भितर हो स्वयं आसलो. पूण जेन्ना आदामान पातोक केलें तेन्ना देंवसाराचो स्वयं तेजे भितर येयलो आनी ताच्या मागीर मनशाक कितलें बरेंपण करूंक जाय आसलें तो मनीस करूंक पावूंक ना. पूण जेजू कितें करता? ह्या संवसारान येता देवाचो स्वयं घेवन, नितिवंत स्वयं घेवन आनी खुस्सार पासून मरा पर्यंत तो सेम तो पळय नेचर आसलो तो स्वयं घेवन चलता. पूण ज्या दिसा आतां तेजो फारीकपण पडटा न्हू. पाद्री म्हणटा जेजू खुस्सार मार सारकें. आनी तो काप पळय पियेता. कसलें काप तें आयकलां तुमी न्हू? जेजूक तें काप पिवंक जाय. कसलें काप तें? पातकाचें काप, वय न्हू. ना कप कितें म्हणटा? कप न्हू. या बट कोंकणीन कितें? काल्स. पातकाची काल्स तो पिवंक जाय आसली. ती कसली पातकाची काल्स? कितें दिसता तुमकां? आं? मनशा कुळाची. ओके. आमी 2 स्क्रिप्चर घेया मातशें बेगीन भाजया. रोमन्स 5:12 हे मातशें आमी हें गरजेचें एक्चुली. ओके. पण बरे भाशेन टायम खूब आहा, बरे भाशेन सोलमोया कित्याक हें सोलमोवपाचें खूब गरज आमकां. 5:12 पळयात तर
एका मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरले पळयात तर एका मनशा वरवीं संवसारान पातक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले आनी त्या पातका बरोबर कितें आयलें मरण आयलें अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलेले जाल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले हे पत्तन रिपीट करा लास्ट पार्ट अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलेले जाल्यान म्हण अशें अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले प्रेज गॉड आमी आतां हें पळय उलयलां तेजी सोजमणी मेवली आदां उद्देशी पातोक ह्या संवसारान आयलें आनी सगळ्या मनशा कळ मरण भितर सरलें वय की ना सोजमलें आतां 19 वर्स जशे एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर्व मनीस पातकी जावंक पावले जशें सगळें रिपीट करा जशे एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर्व मनीस पातकी जावंक पावले तशे एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतले प्रेज द लॉर्ड आतां हेची अंडरस्टँडींग कितें हेची सोजमणी कितें एक मनशा कडल्यान वास एक मनशा कडल्यान एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं एक मनशाच्या अविधेय म्हणजे इंग्लीश भाशेन डिसओबिडियन्स हो देवा कोडे आड एक मनशाच्या म्हणजे हो कोण आतां एक मनीस आदांव प्रेज गॉड हो एक मनीस पळय उलयता आदांवाची खबर आसा ह्या मनशा कडल्यान आमकां त्या मनशान अविशय म्हणजे डिसओबिडियन्स केलें तेन्ना मनशा कडलें कितें येयलें पातोक येयलें मरण येयलें पातकाक लागून मरण येयलें आतां दुसरो मनीस कितें करता तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं हृदयपणा म्हणजे ओबिडियन्स म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे तो चल्लो प्रेज गॉड फुडें स्वर्ग मनीस स्वर्ग म्हणजे आमी इन्क्लुडेड आहा की ना आसा की ना फुडें वाच नितीवंत जावंक पावतले प्रेज गॉड आमी कितें म्हणटा आदान करूंक उपनासलें सारकें पूण जेजून कितें केलां तें आमी पळयतना न्हू आदान करूंक उपनासलें आदान समज तें हांग ना जाल्यार आमी सगळे हॅपी वय की ना येता चिंतना पूण जेजून कितें केलां तें आमी कित्याक चिंतना कित्याक जेजून पळय केलां आमकां नितीवंत हाडला नितीवंतपणाचें आमचे भितर स्वयं घातला तें आमी चिंतिना प्रेज गॉड तेका लागून पळय ती पातकाची खास जेजूक पिवंक जाय आसली ती कसली पातकाची खास तुजे आनी म्हाजे भितर पळय पातक आसलें देव काडटा आनी जेजूक घालता जेजूक पातकाचो स्वयं नातलो कसलो स्वयं आहलो नितीवणाचो स्वयं आहलो देव कितें करता देव बाप येवजणे प्रमाणे मनशा कळा करे पळय पातक आसलें तें काडटा जेजू भितर घालता आनी पातकाक लागून पळय मनशा कळाचे त्रास येयलेले मरण येयलेले गरीबसाण येयलेली ते फारीकपण कोणाचेर येता आतां जेजूचेर येता प्रेज द लॉर्ड आनी जेजू खुर्सार रावन निमाणे मरणाचे गोणी पासून फकत मोगान वावरता मोगान देवा बापाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी खुर्सार रावन मरता आनी मनशाक पळय करूंक जायनासलें तो जेजू मनीस जावन कोत्ता आनी मनशा कडेन पळय एका मनशा कडेन देंवसाराक सगळे अधिकार गेलोलो दुसरो जेजू मनीस जाता आनी मनशान रावन पळय तें देंवसाराक शेणलेलें देंवसाराक खुर्सार रावन हारयता आनी देवान पळय पयलें दिलेलें सगळे येवजणे प्रमाणे मनशाक अधिकार तो मनीस जावन अधिकार घेता आनी आमकां सगल्यांक दिता प्रेज द लॉर्ड सोजमले आतां अधिकार कोणा कडेन आहा
आमचे कडेन आहा, आमी अधिकार उजार करता, तेकाच म्हणटा करपा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. सो जेजून मनशाक पळय घडोवन आसलें करपाक, जेजू खालतो जाता ह्या संवसारान येता, मनशा भाशेन खालतो जाता आनी मनशाक पळय देवाचे उतरा प्रमाणे हो देवाच्या अधिकारा प्रमाणे, अधिकार न्हू, लॉ कितें म्हणटा, कायद्या प्रमाणे चलोंक जायना. पूण तो मनीस, जेजू मनीस जावन ह्या संवसारान येता, सगळे कायदे पाळटा आनी मनशाक पळय करूंक जायनासलें तें आपूण मनीस जावन कोत्ता आनी मनशाक आपणें पळय जैतिवंत केलेली सगळें तें मनशा काळा कडेन फुकट दिता, तेका म्हणटा करपा. प्रेज गॉड. आतां हें मनशाक फावो आसलें की नासलें? हें मनशाक फावो आसलें की नासलें? नासलें. पूण देव आपल्या मोगा पासत, आमच्या मोगा पासत, तो मोग आमच्या मोगा पासत हें फुकट देणें आमकां सगल्यांक दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमकां सगल्यांक जेजूच्या ओ देवाच्या स्टँडर्डान हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. आतां देंवसारूय आहा आमच्या पांया मुखार, आमच्या पांया थोला. आमी केन्ना ताका अधिकार दिता? आमचीं उतरां रॉंग आसत जाल्यार. प्रेज गॉड. कित्याक उतराक आमचे जिबेर पावर आसा. आमी कोणाक अधिकार दिता पळय, तो देंवसाराक अधिकार दिता ओ देवाक अधिकार दिता. देंवसार अधिकार कसो दिवंक शकता? आमी समज आमच्याच तोंडान आमीच चूज करता संवसारी उतर उलोवपाक, तेन्ना की देंवसार पळय पांय तोंडाक आहा तो आमचेर अधिकार घेता. पूण आमी बोगोर बोगोर निचो घेता की देवाच्याच उतर आमी तोंडांसान भायर काडीत जाल्यार आमी देवाक आमच्या जिवितान अधिकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. कित्याक देव म्हणल्यार मोग. देव कोणाचेरूच प्रेशर घालना, ओ देव कोणाचेरूच फोर्सान घालना की तूं होच चलोंक जावो, जाल्यार तो देव न्हू, तो देंवसार. प्रेज गॉड. ती देंवसाराचो नेचर, ती देंवसाराची नेचर समजता न्हू, स्वयं. देंवसाराचो स्वयं कितें? प्रेशर घाल, इतलो प्रेशर घाल तूं पडोसर. पूण देवाचो न्हू. देव म्हणल्यार मोग. पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, तो पवित्र आत्मा आमकां देवाचो मोग शिकयता. प्रेज गॉड. देंवसार कितें करता? बोगोर बोगोर सांगता, तें हें केलेलें, तें केलेलें, एका भोगसूंक जा, तेका भोगसूंक जा, वय की ना? प्रेज द लॉर्ड. आनी आमकां पळय देवाची उतरा प्रमाणे पळय चलोंक जाय, ते दुसरे वाटेर आमकां शिकोवन हाडटा. प्रेज गॉड. सो आमकां फकत एकूच निश्चय करूंक जाय. पवित्र आत्मा म्हाजे सांगात आसा, देवाचो स्वयं म्हणजे नितीवंत स्वयं आमचे भितर आतां पातक्य स्वयं ना, आमचे भितर देवाचो स्वयं आहा. हो स्वयं घेवन आमी देवाचे उतरा प्रमाणे चलपाक आमकां शक्ती आसा, हें स्वत मानूंक जाय. प्रेज गॉड. आमकां कितेंय तरी ह्या संवसारान देवाचे भाशेन घेवंक जाय आनी देवाचे भाशेन चलोंक जाय जाल्यार आमकां आमचे चिंतनांनी समजचें ना. तेन्ना की आमकां भावार्थ गरजेचो. कित्याक भावार्थानूच आमकां हें पळय आमी उलयता, हें आमी डिस्कस करता, ते भावार्थानूच आमकां ते सजमणी येतली. आमी तरी आमची रिजनींग घेतलें हो मनशा कडेन हें घेतलें आमी शेणटलीं. प्रेज गॉड. देवाच्या उतरां समज बरयलेलें आहा, पवित्र आत्म्याचे सजमणेपणे आमकां शिकयलेलें आहा जाल्यार तेंच आमी करपाची गरज. प्रेज गॉड. म्हाज्या पांयान समज दूख आसा आनी देवाचें उतर म्हणटा ना, जेजूच्या गायनी म्हाका गूण जाले, जाल्यार हांवें तेंच उतर उलोवपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देव कितें म्हणटा, आपणें पळय उतर उलयलां, तूं तें उतर आपल्या तुज्या तोंडांत दोशी. जोशुआच्या वाचताले आमी न्हू, आमी थिंगा पत्ते चोल्या जोशुआ 1:8. तें तूं तुज्या तोंडांत दोशी, तेन्नाच तूं भावार्थाचें पाळ ओ तुजें जैतिवंत जिवीत तूं जिवंक पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. सो पयले पत्ते वाच जोशुआ 1:8. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर, तांतूं बरयलां ते तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर. ओके. पयलें जालें शास्त्र म्हणजे बरयलेलें आहा तें उतर तुज्या तोंडार दवर. दुसरें कोंकणीन ट्रान्सलेशनान म्हणटा पाळ न्हू, पूण इंग्लीश ट्रान्सलेशनान न्हू हें पाळ पळय आहा मागीर आसा, तेजे पयलें मागीर वाच.
मागीर कितें आहा तांतू बरयला ते तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. ओके इंग्लीश भाशेन दीस आनी रात तूं तेजेर नियाळ कर म्हणटा. पयलें आहा तुज्या तोंडार म्हाजें उतर दवर. ओके आनी दुसरें आहा इंग्लीश भाशेन दीस आनी रात त्या उतराचेर नियाळ कर. नियाळ कर. आनी तिसरें आहा तें सेकंड बरयलां तें सेकंड कितें बरयलां तेजे बरें तूं वाग न्हू म्हणजे कोर तेजे भाशेन कोर. ओके आतां आमी इंग्लीश भाशेन तें मातशें सारकें आसा कित्याक पळय कोंकणीन ट्रान्सलेशन अशें ना की हें सारकें ना सारकें आसा. ओके या रीड इट इज देर इट इज देर इन दीस इंग्लीश. ओके रीड दॅट. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಗಲಿರುಳು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀಡ್ ರೀಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆ. ಓಕೆ English and Kannada is matching? Yeah, it's matching. Praise God. Is it clear? See, it's not that Konkani no hai na ki the wrong ha. Konkani सोजमता तो ही बरयलेला पण कन्नडानी सारकें आहा इंग्लिशीनूय सारकें आसा म्हणजे आसोंक जाय तशें आसा. समजलें कित्याक एक्सप्लेन करता कित्याक तें. पयलें बरयलां तुजे तोंडार म्हाजें उतर आसपाची गरज. दुसरें तुज्या तोंडार पळय उतर उलयताय तें तुजी मोनाची बदलणी करपाक खूब गरजेची. प्रेज गॉड. पळय आमी आतां एक उदाहरण घेतलेलें न्हू. आमी कोणाकूय कितें वायट आहा जाल्यार ताका आमी कितें करता एक स्क्रिप्चर दिता एक देवाचे बासावणी दिता आनी बासावणेक ताका उलयत उलयत राव म्हणटा वय की ना. पूण तो उलोवन उलोवन ताका पेकोणी मेळता ताका तें सारकें जाता अशें दिसता तुमकां. पळय हांव एक एग्जाम्पल दिता. हांव जेन्ना म्हाका उतराची वळख येयली न्हू म्हाका एक उतर दिलें एकल्या ब्रदरान उतर दिलें आनी म्हाका सांगलें तें म्हणत राव. प्रेज गॉड. सो हांव कितें करतालो रोजरी घेतालो कोंत घेतालो आनी तें म्हणत रावतालो 100 पावटी न्हू 500 पावटी वचून. प्रेज गॉड. कित्याक म्हणटालो कित्याक म्हाका दिसतालें हें म्हणून 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 कितें पळय म्हाज्या जिवितांत प्रश्न आसले ते ना जातले. प्रेज गॉड. 15 दीस जाले 20 जाले प्रश्नाचो सेम आहा. प्रेज गॉड. जाता न्हू. आतां कित्याक सांगता हांव नियाळ करूंक विसरलोलो. हांव प्रश्न कितें आसले तेजेर तरी स्क्रिप्चर हांव उलयता खरो बरो खूब टायम स्पेंड करता खरो पूण म्हाजें मन आसा तशेंच आसलें. प्रेज गॉड. आसा तशेंच आसलें. तर देव कितें म्हणटा तुजे जिबेर म्हाजें उतर बोगोर बोगोर आसोंक गरजेचें. कित्याक गरजेचें जितलें तुज्या म्हाज्या जिबेर देवाचें उतर उलयता हांव म्हाजें मन म्हजी कल्पना बदलूंक गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. कित्याक हें खूब गरजेचें. ओके आतां कन्नडा ते वाच सेकेंड विल रीड दॅट लेटर एज लॉंग एज यू ऑल अंडरस्टँड फायन. द सेम Joshua 1:8 the second part ಈ Meditation. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಹಗಲಿರುಳು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ओके आतां तें म्हणटा दीस आनी रात मेडिटेट कर. सारकें. दीस आनी रात देवाच्या उतरार मेडिटेट करून जाता. बरयलां वेरी इजी न्हू पूण मेडिटेट करूं येता तेजेरूच नियाळ करूं येता दीस आनी रात जाता. प्रेज गॉड. दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर मेडिटेट करूं येता चिंतूं येता. ती सिस्टर पळय ती सारकें सांगता करूं येता. कशें करूं येता एग्जाम्पल दी. आं करण्या वरवीं. ओके पळय हिंगा करण्या अजून येवंक ना. हिंगा चिंतनाचेर आहा तेजेर दीस आनी रात करूं येता. प्रेज गॉड. करूं येता करूं येता. यू कॅन डू. करूं येता. प्रेज गॉड. आं जागृत रावचें तितलेंच जालें काय करून.
जागृत राव. प्रेज गॉड. ओके ओके ओके. मेडिटेशन म्हणजे कितें? म्हणजे हे मेडिटेशन आं नियाळ म्हणजे कितें? म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. रिफ्लेक्ट. ओके देन ते आम्ही किती ध्यान करते राहतात नाही दिशे चलते राहतात. आं ओके. प्रेज गॉड. ओके. आतां गो बायलां आसा. ओके. आनी सकाळीं बायल तेजी बरे गोवाक ब्रेकफास्ट करता, लंच करता, ब्रेकफास्ट गो खाता, लंच पॅक्ड आसता ऑफिसान वचपाक. ओके. आनी घोवाक सांगता मातसो तूं आयज 5 कसो यो, कित्याक म्हाका आनी कोणागेर वचोंक जाय. कोणाक सांगता? बायल घोवाक सांगता मातसो आयज ऑफिसान सावन तूं टायमार घरा यो. वय गो बरें तें रांदलेलें तें वयता ऑफिसान, बरें दुसऱ्या कडेन शेअर करता, आपूण बरो जेयता, आनी बायलेन कितें सांगलें तें इसोत्ता. प्रेज गॉड. बायलेन सांगलेलो 5 घरा पाव, वो पावलो 9. कितें जातलें बायले बद्दल? 4 सावन कितें जातलें? प्रेज गॉड. बरें 9 भितर सरलो गो, ताका जेवण बरें मेवतलें? बरें मेवतलें? गोवाक बरें जेवण मेवतलें? येवपाचो आसलो कितल्यांक तो? 5. आयलो कितल्यांक? जेवण बरें रांदून दवरलें आसता काय बायलेन? कित्याक दवरूंक ना आसतो? कित्याक दिसता? उतराक पाळ दिना म्हणून. ओके. कित्याक ती 4 सावन गो आतां 5 येवपाचो आसलो, 5 ती 9 पासून गोवाक फोन मारीत आहा. आजून तूं कित्याक येवंक ना? आजून तूं कित्याक येवंक ना? तेन्ना आनी जेवणाची खबर येतली? कितें जालें 5 ते 9 पासून? मेडिटेशन जालें, नियाळ जालो. कसलो नियाळ तो? वारी. म्हणजे वारी कोंकणी कितें म्हणटा? कोंकणी वारी. वरीड. आय एम वरीड. ओ समबडी इज वरीड. 5 ते 9 पासून चिंताली. कितें चिंताली? एका येवनी सदांच लेट, एक दीस आपयलोलो सारकें, आनी जेवणाचो टायम, रांदपाचो टायम काबार जालो. प्रेज गॉड. आतां गो येयलो, जॉब तरी सोडूनच घाल, कितें आहा पळय तें स्विगी कर, नाल्यार आनी कितें कर सारकें. आनी बायल गेली न्हिदपाक गेली. बरी झेम पडली न्हू? बायलेक बरी झेम पडली काय? कितें जाली? सकाळीं उठोन तकली फोडटा. कित्याक फोडटा? नेगेटीव मेडिटेशन. प्रेज गॉड. समजता? आतां 5 ती सकाळीं 7 कितें करताली बायल? नियाळ करताली. कसो नियाळ करताली? बरे वस्तूचेर वायट वस्तूचेर? वायट वस्तूचेर. गोडेक ते आनी कितें रोपूय धुवंक गेलेले आसत, रोप धुवन जालो, पूण ती वायट पळय नियाळ आहा ती कंटिन्यू जाली. जाय शकता न्हू? सो मनशाक देवान ताकद दिलेली आसा नियाळ करूंक. प्रेज गॉड. हांव फकत तरी हाटीर न्हिदोंक गेला तेन्ना वायट कितें चिंतना आहा पळय तें नियाळ करूंक ताक आसा. तेच भाशेन म्हाका देवाच्या उतरा प्रमाणे बरयलेल्या उतरा प्रमाणे नियाळ करपाकूय देवान ताक दिलेलो आसा. प्रेज गॉड. सो फकत आमी ते नियाळ करूंक तांक दिल्या म्हणून इतलें स्वत मानूंक जाय. फकत आमी वायट नदरेन नियाळ केला जाल्यार बरे नदरेन नियाळ करूंक जाता. वय की ना? प्रेज गॉड. पळय देवान सरी आमकां सांगलां अशें कर जाल्यार मनशाक ती पदवी आसा करपाक. प्रेज गॉड. तेच भाशेन जोशुआक तरी देवान सांगलें तुजे जिबेर तुज्या तोंडार म्हजें उतर आसोंक जाय आनी दीस रात तूं ह्या उतराचेर तूं पळय उलयता त्या उतराचेर तुवें नियाळ करूंक जावो. म्हणजे हे दोनूय वस्तू करपाक
देवान मनशाक तांक दिल्या. प्रेज गॉड. आतां रीड द थर्ड पार्ट. टू डू. कोंकणी वाच एंड देन कन्नडा. The second part in Konkani translation, the second part. The same word. Joshua 1:8. Yeah. Okay, read. No, that meditation part should I read? No, the before that. Okay. Before that. In Konkani is before. तेदना तू तुझ्या सर्व कामांनी सुफळ जातलो. No. Okay, read from the beginning. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटांचेर दवर. तांतू बरयला ते तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर. तांतून बरयला तें तुवें चोत्रायेन पाळचें. कितें बरयलां? तांतून बरयला तें तुमी चोत्रायेन पाळचें. प्रेज गॉड. पळय इंग्लिशीन कितें आहा? ही पळय वस्त आहा तिसरी आहा. पयली वस्त आहा तुजे जिबेर तुज्या तोंडार देवाचें उतर आसूंक जाय. दुसरें तूं पळय उतर उलयता तेजेर नियाळ करूंक जाय. आनी तिसरें पाळपाचें. म्हणजे हें पळय तूं 2 वस्तू केल्या पळय ते आतां पाळूंक जाय. प्रेज गॉड. आमच्या जिवितान आमी कितें करता जाणा? आमी डायरेक्ट पाळूंक सोदता. आमी पयल्यो 2 वस्तू करूंक सोदिना. प्रेज गॉड. आनी थिंगा आमी शेणटा. समजलें? आमी पयल्यो 2 वस्तू करूंक सोदिना कित्याक आमकां डायरेक्ट रिजल्ट जावो. प्रेज गॉड. वय की ना? सारकें ना? डायरेक्ट रिजल्ट जावं. आमी डायरेक्ट करूंक सोदता. आमकां ती सोजमणी नाका. तो ब्रादर उलोवं कितें, तो सिस्टर उलोवं कितें. हांव येयला फकत पेकोणेक दी आनी हांव घरा वयता. सारकें? कित्याक आमी अशें ट्रेन केलेलें आसा. आमी आमचे मनाची ही नवसणी करपाक खूब गरजेचें. पळय आमचें जेन्ना की आमचें मन बदलो ना न्हू जाल्यार आमच्यो कोडण्यो बदलपाच्यो ना. जेन्ना की आमचें मन बदलना तेन्ना पासून आमची कोरण्यो बदलपाच्यो ना. तेका लागून देव कितें म्हणटा? तुजें मन बदल. मन कशें बदलतलें? हांव देवाचें उतर म्हाज्या तोंडार दवरिना आनी उलयना जाल्यार. सो देवाचें उतर हांव उलयता कित्याक? म्हाज्या मनाची नवसणी करपाक. कित्याक एकदां म्हाजी मनाची नवसणी जाली आनी हांव सारकें कितें आहा तें चिंता म्हाजें वेव्हारूय सारको जातलो. समजलें? म्हाजो एक टायम वेव्हार सारको जावंक शकता पूण म्हाजें चिंतप रॉंग आहा. रॉंग. देवाचे येवजणे प्रमाणे ना. प्रेज गॉड. जावंक शकता न्हू. तेका लागून म्हाजें पयलें उतर बदलूंक जाय आनी उतरा प्रमाणे म्हाजें चिंतप बदलूंक जाय आनी चिंतना प्रमाणे म्हाज्यो कोरण्यो ऑटोमॅटीक बदलतल्यो. प्रेज गॉड. कित्याक हे दोनूय वस्तू केल्या उपरांतूच म्हाजी बदलणी येवंक शकता. म्हाजी ह्यो 2 वस्तू जायना म्हणून ही आमी कितलें बरें करून हांव रॉंगच. प्रेज गॉड. एग्जाम्पल उदाहरण आं. हांव समज तरी म्हणटा म्हाज्या जिवितान पातकी स्वयं आहा. म्हाज्या जिवितान पातकी स्वयं आहा जाल्यार हांव कितें चिंता? म्हाजे भितर पातकी स्वयं आहा तेका लागून हांव देवाच्या आड वयता. वय की ना? पूण आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या भितर कितें आहा? कसलो स्वयं आहा? देवाचो स्वयं आहा. जाल्यार म्हाजें चिंतप कितें जालें? म्हाजे भितर देवाचो स्वयं आहा. तेका लागून म्हाका देव कितें मानता पळय तें हांव चलोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. ओके. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आमी कितें म्हणटले आतां? आमचें मन तरी सारकें ना. आमचें कोरण्यो सारक्यो जावच्यो ना. कोरण्यो इज द रायट वर्ड. आमचें मन तर सारकें ना जाल्यार आमच्यो कोरण्यो सारक्यो जावपाच्यो ना. मनीस कितें करता? कोरण्यो पयल्यो सारक्यो करूंक सोदता. प्रेज गॉड. मागीर पया चिंतपाचें. वय की ना? मागीर पया उतराचें. वय की ना? कित्याक जाय? आमकां कर्ण जालें न्हू. आमच्या जिवितान बदलणी जाली एक टायम काबार मागीर जेजू बाय बाय. प्रेज गॉड. सारकें की ना? पूण जेजूक कितें जाय? आमचें मन तेज्या उतरा प्रमाणे थाऱ्यार पडलेलें. तेका की आमी देवाचें उतर बोगोर उलोवंक गरजेचें. प्रेज गॉड. जितलें की आमी देवाचें उतर उलयता आमची मन मेडिटेशन मन चिंतना बदलता. जितलें की आमचें मन बदलता तितलें की आमी एक्चुअली मिलाग्री आनी ओसोऱ्या पळोवंक शकता.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. कित्याक म्हाका तरी सारकें स्वत मानूंक जाय वा सारकें चलोंक जाय, हिंगा चिंतप बदलपाची खूब गरज. प्रेज गॉड. हिंगा ती चिंतप जायना जाल्यार आमचें कितें तरी प्रॉब्लम आहा. कित्याक मनशाच्या जिवितान झूज खंय आसता ओ फायट खंय आसता? मोनान. प्रेज गॉड. मोनान आनी मोनान हजारांनी हजार थॉट्स येता, चिंतना येता. आमकां कशें कोतले खंयचे थॉट्स सारके आनी खंयचे थॉट्स रॉंग पळय ते? प्रेज गॉड. तूं पळय देवाचें उतर उलयता हे पळय थॉट्स येता तुज्या जिवितान, ते येवपाचे आहा ते बंद जाता आनी ते थॉट्स तूं देवाच्या कृपेन ते काडून उडोवंक शकता. प्रेज गॉड. कित्याक तुजें समज चिंतपूच रॉंग आहा जाल्यार तुज्यो कोणूय रॉंग जातल्यो. पूण ज्या दिसा तुजें चिंतप सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणे सारकें जाता, थाऱ्यार पडटा, तुजें जिवितान सारक्यो परिणाम येवकूच जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. एग्जाम्पल आमी आतां एक एग्जाम्पल घेताले. कोणाक पांयाची दूख आहा आनी जेजून म्हणलां, देवाच्या उतरान म्हणलां, म्हाज्या गाया उदेशी तुका गूण दिल्या. सारकें. आतां तूं बोगोर म्हणटाय, म्हाज्या जेजूच्या गाया उदेशी म्हाका गूण मेवल्या, जेजूच्या गाया उदेशी म्हाका गूण मेवल्या. दूख तुज्या पांयान आसा, पूण म्हाज्या मनाची नवसवणी जाल्या. कितें? म्हाज्या कुडीन दुयेंस ना, म्हाज्या जेजूच्या गायांनी म्हाका गूण मेवला. आतां तिसरो कोण येता आनी म्हणटा तूं खंय आसा? तुजें आन्सर कितें जातलो आतां? हांव जेजूच्या गायांनी बरें जाला. प्रेज गॉड. तेन्नाच की ती वस्त देवाक मानता, ती वस्त तूं जिवन पावता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हें चिंतप तरी सारकें जालें तुका मिलाक 110% येवकूच जाय. 100%. प्रेज गॉड. कित्याक मिलाक न्हू आमच्या चिंतनांनी आसा. तूं तरी म्हणशी हांव वीक, तूं वीकूच उरतलो आनी तूं उलयतलोय वीक. पूण जेन्ना तूं म्हणटाय हांव बोलीस, तुजी उतरांय बदलतलीं. प्रेज गॉड. तुज्यो करुण्योय बदलतल्यो. सगलें आसा म्हाज्या चिंतनांनी. प्रेज गॉड. आतां अब्राहामाचें खबर आयकलां तुमी? अब्राहम जाणा न्हू, तो 70 आनी 5 वर्सां आसलो तेन्ना देव ताका सांगता, तुका हांव कितें आय विल मेक यू फादर ऑफ मेनी नेशन. इनिशियली राष्ट्राचो पांय हांव तुका करतलो पयलो म्हणटा. ओके. मागीर रोमकाराचे चिटीन म्हणटा रोमन्स 4:17 बापय. प्रेज गॉड. आमी पांय बापय म्हणटा, पांय म्हणटा. थँक्यू जीजस. I'll take this 15 and then you continue. Okay, praise God. Romans 4:17. अशें पवित्र पुस्तकींच बरयलेलें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगांचो बाप नेमला. वय मेल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हें रोमकाराची 4th chapter 17th word. अब्रामाचें खबर सांगता. देवान ताका उतर दिलेलें, म्हणजे ताका प्रॉमीस दिलेलो, बसवणी दिलेली. कितें बसवणी ती? हांवें तुका साबार राष्ट्राचो बापय केला. उतर दिलें तेन्ना बापय जालोलो तो ना. प्रेज गॉड. कितलीं वर्सां लागलीं? कितलीं? 19. प्रेज गॉड. ओके. पूण खूब वर्सां लागलीं. ओके. 25 वर्सां लागलीं ताका. आतां अब्राम आनी तेजी बायलेचें नांव सारा. पयलीं साराय आहलें. ओके. मागीर तो देव तेजें नांवूय बदलता आनी ताका सेरा करता. सेरा म्हणजे कितें? जायत्या राष्ट्रांची माय ओ आवय. समजलें न्हू? पळय आतां देवान ताका
उतर दिलें. कितें उतर दिलें? बासवणी दिली, हांवें तुका साबार राष्ट्रांचो बापूय केला. प्रेज गॉड. तो हा 75 वर्साचो आनी तेजी बायल हा अरावंड 65. जावंक शकता? संवसारी नदरेन जावंक शकता? प्रेज गॉड. पूण फुडें वाच, मागीर सेम स्क्रिप्चर पत्तो वाच, व्हडल्यान वाचा. अशें पवित्र पुस्तकेन बरयलेलें आसा, हांव तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. बाप नेमला. आतां सगळें रिपीट कर हिंगासान. अशें पवित्र पुस्तकेन अशें पवित्र पुस्तकेन बरयलेलें आसा, बरयलेलें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. बाप नेमला. वय मेल्यांक जीव करतल्या मेल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नासलेल्यो वस्तू आनी अस्तित्वान नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वांक हाडटल्या देवाक ताणें सत मानलो. देवाक ताणें सोत मानलो. प्रेज गॉड. देवान ताका आपलो प्रॉमीस दिलोलो, हो ताका वचन, हो बासवणी दिलेली. हो बासवणी दिवपी देव कोण? मेल्ल्यांक जिवीत हाडपी देव आनी नासलेल्यो वस्तू आसा करपी देव. प्रेज गॉड. कसलो देव? मेल्ल्यांक जिवीत हाडपी देव आनी नासलेल्यो वस्तू आसा करपी हो म्हणपी देव. प्रेज गॉड. देवाचो कॅरेक्टर. देवाचो कॅरेक्टर कितें? आमच्या संवसारी जिवितान दिसत तो काबार, हो तेज्यांनी बरें जावपाचें ना, वय की ना? पूण हांव संवसारी मनशाचेर म्हाजो बावाड दवरलेलो ना, म्हाजो बावाड दवरलेलो आहा त्या देवाचेर. कसल्या देवाचेर? ज्या देवाक पदवी आसा मेलेल्यांक जिवीत हाडूंक आनी ना पळय त्यो वस्तू आसो करूंक. प्रेज गॉड. हो आमचो देव. कसो देव? मेलेल्यांक जिवीत दिवपी देव आनी ना पळय त्यो वस्तू आसा कशें उलोवपी देव. प्रेज गॉड. आतां कोणाच्या पांयान दूख आसा की ना? हांव कोणाचें उतर उलयतां? ज्या देवाक पदवी आसा मेलेल्यांक जिवीत दिवंक आनी ना पळय त्यो वस्तू आसा तशें करूंक. प्रेज गॉड. कसल्या देवाचेर आमचो विश्वास आसूंक जायो? मेलेल्यांक जिवीत दिता पळय तो आनी ना पळय त्यो वस्तू आसा तशें उलोवपी देव. प्रेज गॉड. तेका लागून आमकां देवान आपल्या भाशेन रोचल्या, नासलेल्यो वस्त आसा तशें उलोवंक. प्रेज गॉड. तेन्नाच की आमी देवाक अधिकार दिता आमच्या जिवितान ना पळय त्यो वस्तू आसा हाडूंक. प्रेज गॉड. नाल्यार आमी आमचे मागणे गरज आसल्यार देव म्हण, अरे देव तूं आजून म्हाजें मागणें आयकूंक ना. म्हाजी उतरां सारकीं जालो म्हणटच म्हाजें चिंतप सारकें जाता आनी म्हाजें चिंतप सारकें जालें म्हणटच सगल्यो पळय वस्तू सारक्यो म्हाज्यो कोरण्यो जावंक जायो त्यो जावंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. समजता न्हू? पळय आमी जशुआचो हें घेतला, उदाहरण घेतला आनी हो उदाहरण आमी आमच्या जिवितान घालूंक जाय. कित्याक आमी ह्या समज उदाहरणान तरी आमी जियेले आनी तेणी पळय इन्स्ट्रक्शनां फॉलो केली, आमी ती इन्स्ट्रक्शनां फॉलो केली आनी देवाक खरोच देव कोण पळयतो तेज्या उतरान आमी सोजमणी मेवली जाल्यार आमची चिंतना बदलली जाली न्हू. आनी जेन्ना की आमची चिंतनाची बदलणी जाली आमचो दुसरें पावल सारकें पडोंकूच जाय. प्रेज गॉड. आख्खो सगळी पळय अब्रामाच्या टायमार अब्रामाचेर कडेन आस्था आसत, मुचीस आसा. तूं म्हणटाय जावंकूच ना पाय, पूण हांव साबार रासनाचो बापय. रातचो वयता आनी नेकेत्रां मेजता. कितें मेजता? हां, कित्याक नेकेत्रां मेजतालो तो? ताका होमवर्क दिलो ध्यान, कितलीं नेकेत्रां हांवें रोसल्यां तेजें म्हाका कावंट जावो एका म्हयन्यान. हां, कित्याक मेजतालो तो? कित्याक मेजतालो तो? प्रेज गॉड. कित्याक मेजतालो? कित्याक देवाक जाय आसली अब्रामाची चिंतना बदलली येवपाक. प्रेज गॉड. कित्याक येता? कशी येता? अब्राम 75 वर्साचो आसलो न्हू, आसलो की ना? 70-5 वर्साचो आसलो. 70-5 वर्सां तेजी कूड ताका कितें उलयता? तुजो टायम
गेलो. सारकें? आतां देव 70 आनी 5 वर्साचें आसतना देव कितें म्हणटा? हांवें तुका राष्ट्राचो बापय केला. पिशापण न्हू? प्रेज गॉड. देवाक जाय आसलें हें पिशापण चिंतप अब्रामा मदें हाडपाक. प्रेज गॉड. कित्याक देव म्हणल्यार आमचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिवपी देव, नासलेल्यो वस्त आसा कशें उलोवपी देव. प्रेज गॉड. देवाक जाय आसलें अब्रामकूय देवा भाशेन चिंतप जालेलें. प्रेज गॉड. देवाचें चिंतप आनी अब्रामाचें चिंतप एक जालेलें. प्रेज गॉड. इतलो ओसा अब्राम कितें चिंतालो? हांव भुरग्याचो बापयच न्हू, एकाय भुरग्याचो बापय न्हू. पूण देव कितें जाय आसलें? तो नेकेत्रां मेजता मेजता ही पळय जितलीं नेकेत्रां आसा तितलीं की म्हाजी भुरगीं. प्रेज गॉड. म्हणजे तेज्या मनाची बदलणी. हांव एकाच चेडाचो, एकाच पुताचो, एकाच मनशा भुरग्याचो बापय न्हू, पूण हांव हे पळय हा साबार नेकेत्रां पळय हा, कावंटलस म्हणजे मेजी नासले ती नेकेत्रां, तितल्या साबार भुरग्यांचो हांव बापय. कित्याक? देवान ताका उतर दिलेलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी कोण? आमी सगळीं अब्रामान मेजलेलीं एक भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. समजता? ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा अब्राम भावार्थान नितिवंत जियेलो. प्रेज गॉड. सो आमी फकत स्वत मानून आमी नितिवंत, आमी आतां जेजू उद्देशी नितिवंत. आमचे भितर नितिवंताचो देवाचो रूप हा. आनी ह्यो नितिवंतपण करून आमी आमच्या मनाची तरी बदलणी केली जाल्यार आमच्या सगळ्या जिवितांत सारकें थाऱ्यार पडोंकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. ओके, आतां गो टू Joshua 1:8 and we'll read the last part. हे सोजमले तिनूय स्टेप कळले. पयलें कितें? देवाचें उतर म्हाजे जिबेर आसूंक जाय. दुसरें कितें? व्हेरी गुड. तिसरें? नियाळ कोत्ता आनी उलयता तेजे प्रमाणे आमची चाल जावंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां वाच. तेन्ना तू तुझ्या सर्व कामांनी देव तुज्या स्वर कामांनी तू तुझ्या सर्व कामांनी देव तुज्या स्वर कामांनी तू तुझ्या सर्व कामांनी तूं तुज्या ओ देव तुज्या तू तुझ्या फुडें वाच. तेन्ना तू तुझ्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय. थिंगा कितें बरयलेलें आहा? तूं तुज्या स्वर कामांनी सुफळ जातलो अशें बरयलेलें आहा. हें तिनूय कर आनी मागीर देव तुज्या जिवितांत सुफळ करतलो. प्रेज गॉड. आमकां कितें दिसतालें? देव करतलो. प्रेज गॉड. पूण देव कितें म्हणटा? ह्या संवसारान पळय कितें आहा तें तुवें चलोवंक जाय. पूण हांवें तुका इन्स्ट्रक्शनां दिल्या, ते इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे तूं चलशीत जाल्यारूच तुका ह्या संवसारान पळय थाऱ्यार तुका पळोवंक जाय त्यो वस्तू तूं पळयतलो. प्रेज द लॉर्ड. समजलें न्हू? समजलें? थँक्यू जीजस. Hallelujah. Okay, so we can we take a break and then okay. आता एक मातसो we'll stop this live. Yeah, I'll do. Okay, एक थँक्स गिविंग प्रेयर करूया. दोळे धांपया. जेजू हांव तुका अर्घ दिता ह्या आयच्या दिसान तुवें आमकां तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां सोजमणी दिल्या. आमच्या जिवितान तरी आमकां बदलणी जाय जाल्यार तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां चलपाक खूब गरजेचें. आमी जोशुआच्या जिवितान पळयलां, आमी अब्रामाच्या जिवितान पळयलां कशे भाशेन तेणी निशो घेतलो भावार्थान जिवपाक. आनी भावार्थान चलतना तेंच्या जिवितान परिणाम जाय ते मानता तसले परिणाम येवपाक. जेजू आमी तुका अर्घ दिता ह्या जाग्या पासत, ह्या वेळा पासत
आनी एक उतर आमच्या कानार पडलां तेन्ना कानार पडटकीच आमी आमच्या जिवितान भावार्थ दितो चल्ला. आनी ह्या भावार्थान आमी चलतना हें उतर आमी पळय आयकलां तें आमचेर नियाळ कोत्ताना आमच्यो सगल्यो चाली सारक्यो थाऱ्यार पडल्या, आमची सगळीं पावलां थाऱ्यार पडल्या म्हणून स्वत मानता. जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आमी ह्या वेळा सान आतां सान निच्यो करूंक तुज्या उतराक घोट धरून रावंक, घोट धरून चलोंक आनी आमच्याय जिवितान न्हू पूण दुसऱ्याच्या जिवितान मिलाग्री पळोवंक. कित्याक ज्या जाग्यार तुजो आत्मो आसा थिंगा त्या जाग्यार सुटका आसा, त्या जाग्यार जिवीत आसा. आमी हें स्वत मानता. आर्गां तुका होली स्पिरीट. जेजू तुका आर्गां दिता आनी ह्या मागणे कोता जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया.